गणेश स्पीकर सर, सभागृह मुखार आज जे डिमांड आसा डिमांड नंबर 45, 57, 77, 87 आणि 89 ह्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा हांव. आनी त्याच प्रमाणे जे लिस्ट नंबर 1चे कट मोशन्स दिल्ले आसा ह्या डिमांडाक तांकां अपोज करपाक. स्पीकर सर, हांव पयली सुवातेर आमच्या माननीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टराचें अभिनंदन करतलो. 3-4 डिपार्टमेंट आसा तेजे कडेन, पूण आमी म्हणटा आसतना ताका सोशल वेलफेअर मिनिस्टरच म्हणटा. आनी एक विशय कितें आसा, एक विशय जो पळय आसा पळय न्ही, तेणे चार्ज घेतले उपरांत 2 डिपार्टमेंटाची नांवां चेंज जाल्या. एक डिपार्टमेंट जेन्ना आमी तेजे कडेन येयले ते पर्सन्स विथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. दुसरें तेजे रिवर नॅविगेशन जें आसा त्या डिपार्टमेंटाचेंय नांव चेंज जाला, वॉटरवेज डिपार्टमेंट म्हणून. तर मुद्दाम करून सांगतलो हांव माननीय मंत्र्याचें की हे पर्पल फेस्ट जे पळय जालें फाटल्या 2 वर्सां, त्या पर्पल फेस्टा लागून गोंयचें खूब नांव वयर येयल्लें आसा. आनी ह्या भुरग्यांक ही एक संदी मेळपाक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी तांकांय दिसलें की आपल्या लायफान आमी ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक शकता म्हणून. आनी ते आमच्या माननीय मंत्री आमचो सुभाष फळदेसायान हें करून दाखयल्लें आसा, त्या खातीर तेजें अभिनंदन करपाकच जाय. त्याच बरोबर हांव एक गजाल सांगतलो की म्हाका जें लक्षांत येता तें सांगता हांव. आमचे ते सावर्डे मतदारसंघाक एक तांबडे सुर्लो म्हणटा तें म्हादेवाचें देवूळ आसा. आतां म्हाका दिसता तो मोन्युमेंट जो पळय आसा पळय न्ही, तो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या आधीन येता. पूण अशे जे पळय मोन्युमेंट्स आसा ते सांबाळून दवरीत आसतना माननीय मंत्र्या कडेन, त्याच प्रमाणे हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय विनंती करतलो की जाय जाल्यार सेंट्रल ऑथॉरिटी कडेन उलोवन तेची जतनाय कशी करतले हे एक पळोवपाची अत्यंत गरज आसा. आमी थंय गेले जाल्यार पळयतात ती नंदी जो पळय आसा पळय न्ही, तो नंदी डिफेस जाल्लो आसा. ज्या टायमाक पयलीं जेन्ना पळय हे सगळें स्वातंत्र्याच्या पयलीं पूर्व काळाक खुबश्यो मुर्ती बिर्ती डिफेस जाल्ली आसा. आमचे लोक कितें करता, श्रद्धेन वयता आनी थंय कितें करता, ते डिफेस जाल्ले मुर्तीक सुद्दां पांय पडटा आनी येता. पूण आमी आमच्या धर्माच्या शास्त्रा प्रमाणे डिफेस जाल्ले मुर्तीची पुजा बिजा करिना. जाय जाल्यार त्यो मुर्ती सायडीन दवरून ते कशे पद्दतीन जतन करपाक शकतल्यो अशा पद्दतीचो विचार जर केलो जायत जाल्यार अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा गोंयांत ज्यो आमी करूं शकता. त्याच प्रमाणे त्या देवळा कडेन वचपाक जे पळय तुजे कडेन कशें आसा की देवाचे कृपेन तुजे कडेन ते पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंटूय आसा. सादारण एक 200 मिटर वयचें पडटा थंय. तो कोणूय जर समज डिसेबल्ड मनीस येयलो जाल्यार ताका थंय वचपाक ते रॅम्प ना. आनी ते रॅम्प जर करतलो जाल्यार परमिशन दिवपाक बाकीचे हे डिपार्टमेंट त्या डिपार्टमेंट अशे अडचणीचे विशय आसा. हे जर मातशें थोडेशें लक्ष जर घातलें जायत जाल्यार आमकां ह्या सरकाराक आमचें हें करप सहज शक्य आसा. हांव थोडीशी सजेशनां करतलो. मंत्र्याचें अभिनंदन करता आसतना बरें काम केल्लें आसा. हांव आनी आमचो मिनिस्टर 2012 ते 17 बरोबरच ह्या हावजान येयल्ले. हांव तेन्ना ताका कितें म्हणटालो की एक्सप्रेस उलयता आसतना इतले फास्ट उलोवन सगळे विरोधकांक तो हैराण करून सोडटालो. आतां ते एक्सप्रेस पळय तेगे स्पीड पळय आसा पळय न्ही, त्या ह्या डिपार्टमेंटाकूय तेणी दाखोवन दिल्ली आसा. पूण आतांय म्हाका दिसता कितें आसा की ती आनी मातशी थोडीशी वाडयल्यार चड बरी जातली. ती थोडीशी सांगता एक हांव बाकीचे सदस्य उलयल्या तर न्यू केसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो सादारण थोड्यो न्यू केसीस ज्यो एप्लाय केल्या कितलो टायमान ते पास करता म्हाका खबर ना. पूण हांव मुद्दाम करून सांगत की 8-8 म्हयने जर त्यो केसी जर उरले जायत जाल्यार तेजेर लक्ष घालपाची अत्यंत गरज आसा. त्याच प्रमाणे ह्यो DSS ज्यो पळय विडो केसीस आसा त्यो थोड्यांचे कशें आसा की गृह आधार कॅन्सलेशन ऑलरेडी सबमीट केल्लें आसा. ताका 6 म्हयने जाल्या आनी 6 म्हयने जाले तरी तर त्यो कशें आसा न्ही डायरेक्ट करपाक न्ही. आमी तांकां कितें आसा, आमी ऑलरेडी कोणाचें पळय सबमीट केल्लें आसा कॅन्सलेशन
तेंचेय पयशे येवपा जाय न्ही. सबमीट केले ते कितें आसा की सबमीट केले उपरांत त्या पयशांनी ह्या दोनी मदीं ताका 4,000 मेळपा जाय. आनी ही गजाल जी पळय आसा पळय न्ही ती फाटल्या विधानसभेक हांव उलयलें तेन्ना पळय तेन्ना माननीय आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान हें मान्य केल्लें आनी त्याच प्रमाणे माननीय मुख्यमंत्र्यान ताका हें केलें सपोर्ट केलो की ह्यो केशी आमी अश्यो करुया म्हणून. आतां चड तेंप करता म्हणटरी कितें जाता लोकांक थोड्या सामकें अत्यंत प्रॉब्लेम आसा. ह्या पयशांचेरूच 2,500 1,500 लोक अवलंबून आसा. तेंच्या भुरग्यांचें शिक्षण म्हणा जावं तेंचे म्हयन्याचो जो पळय हें आसा खर्च आसा तेजेर आसा ताका थोडेशें जर मातशें जर तुजे कडेन ती एबिलिटी आसा आनी सगळी ही सिस्टम सामकी आतां इजिली करपाक शक्य आसा कंप्युटराचेर आनी त्या खातीर कितें करचें सरकारान म्हणटा हांव की मातशें जर जें लक्ष जर घातलें जायत न्ही लक्ष घातलें जाल्यार हें शॉर्टस्ट टायमा भितर करप शक्य आसा आनी तें करपाची एक म्हजी विनंती आसा तुमकां. त्याच प्रमाणे बँक सिडींग पळय घेता पळय न्ही आमी थोडेशे जे पळय डिसेबल्ड आसा न्ही तांकां प्रॉब्लेम आसा आनी ते जर समज जर येयना जायते जाल्यार ऑटोमॅटिकली तेंच्यो केसीस लॅप्स जातल्यो. ताका लागून वेगळी कितें तुमी सिस्टम करची पडटली. त्याच प्रमाणे रिलेटेड ट्रान्सफर केसीस ह्यो खुबश्यो ट्रान्सफर पेपर सगळे दिल्ले आसता त्योवूय थोड्योश्यो लक्ष घालपाची गरज आसा. आतां एक गजाल जशी की एक 60 कोटीची तुमी रिकवरी केल्या बरी गजाल आसा आनी तितून तुजी एफिशियन्सी आमच्या मिनिस्टराची कळटा. पूण हांव कितें म्हणटा की पयलीं जाल्ली त्यो गजाली नाका. आतां हेजेर ट्रॅक दवरुपाक आमचे कडेन सिस्टम आसा आनी आमी ट्रॅक दवरूंक शकता आनी तो जर ट्रॅक दवरलो जायत जाल्यार रिकवरी करपाचो प्रश्नच येना आनी त्या खातीर आमकां थोड्यो ज्यो नवीन पळय ज्यो कोणाच्यो केशी आसा बेनिफिट्स दिवपाचे पळय आसा न्ही ते बेनिफिट्स दिवपाक सोंपें जातलें. तर परत एकदां हांव हे सगळे विशय मांडले आसतना थोडी सूचना करून मंत्र्याचे परत एकदां हांव खूब खूब अभिनंदन करतलो आनी ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. I rise to support the demands and oppose the cut motion. I'd like to speak on demand number 57, Department of Social Welfare. पयलीं उलयता आसतना आमची अटल आसरा योजना स्कीम हाजेर उलयता आसतना मंत्र्याचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी आभारी म्हणटा की आमची ह्या स्किमी खातीर आमचे खुबशे लोकांक आमचे हू कम अंडर द कॅटेगरी ऑफ EWS, OBC, SC खूबसो फायदो जाल्लो आसा आनी तांणी अमेंडमेंट करून ह्या स्किमीक फायनली आमचे जे लोकांक त्रास जाताले बिकॉज ऑफ नॉट हॅविंग ओनरशीप ऑफ देयर लँड्स हे तांणी अमेंडमेंट करून हे फायनली ह्या लोकांक स्कीम अवेल जाल्या नाल्यार फायली तांच्यो परत परत रिटर्न वताल्यो कित्याक बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ रिक्वायर्ड पेपर्स म्हणटकच आतां हे जे 1.5 लाख खुबशे आमचे लोकांक तांकां ही सँक्शन जाल्ले आसा आनी तांकां हे पाविल्ले आसा पयशे. पयलीं हे आमचे जे जागे आसा ते अलवारा आनी गव्हर्मेंट लँडाचेर आशिल्ले सो तांकां हे फायली पयलीं वताल्यो. सो आतां 15 वर्सां आमकां मामलेदाराची सर्टिफिकेट आनी 30 वर्सां आमची पंचायतीची सर्टिफिकेट मेळून आमी जेन्ना माननीय मंत्र्या कडेन हो मांडलो विशय तेन्ना इमिजिएटली तांणी चेंज करून हे आतां आमच्या लोकांक तांच्यो फायली तरी क्लियर जावपाक लागल्या. आनी आय एम अगेन थँकफूल टू मिनिस्टर की तांणी एक 27 मे 2025 एक व्हडलो कॅम्प घेतिल्लो आमच्या वालपय म्युनिसिपालिटीन फॉर आमच्या पर्या मतदारसंघा खातीर आनी थंय तांकां ऑलमोस्ट 300 एप्लिकेशन्स मेळिल्लीं आनी आय एम थँकफूल टू द ऑफिसर्स फ्रॉम सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार सगळ्यांनी एकत्र येऊन दे हेल्प्ड मोर दॅन 300 एप्लिकंट्स बाय प्रोवायडींग देम द नेसेसरी गायडन्स आणि डॉक्युमेंटेशन टू कंप्लीट. तातूंतले एक आफ्टर दॅट कॅम्प एक 22 लोकांक पयशे मेळिल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जे बाकीचे लोकांचे फायली पेंडींग आसा ते माननीय मंत्री जाता तितले बेगीन तेय बी पयशे तांकां सँक्शन करतले. दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्किमाचे उलयता आसतना फॉर विडोज लास्ट असेंब्ली सेशनान हांवें पॉयंट हायलायट केल्लो की आमचे जे विडोज आसा जे विधवा आसा तांकां फ्रॉम EWS बॅकग्रावंड तांकां त्रास जाताले गृह आधार मेळटाले आनी ते ट्रान्झिशन इट वॉज अ डिफिकल्ट पिरियड. पण अगेन आय वॉन्ट टू थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर for resolving this issue and finally financial assistance from 2,500 per month to 4,000 tanka ata melpak lagla for widows who are having children less than 21 years.
आणि of widows after children with more than 21 years तांकां 2500 मेळटा. पण एक परत आमचे माननीय मंत्र्याक सांगपाक सोदता की आमचे टू अवेल द DSS scheme, it is mandatory for applicants to submit birth certificate, residence certificate of 15 years, marriage certificate. However, applicants are facing the following issues. Senior persons who have not registered their birth, any affidavit from notary or mamledar instead of the birth certificate has been withdrawn. Similarly, affidavit from notary or mamledar instead of the marriage certificate has also been withdrawn, and such cases are kept in abeyance. So, Ajir Macha, tumi laksh diyat kidak many people who are eligible, but tumche department is not accepting those certificates, ani tanche files are getting parat vata tyo files. The pension to widows and senior citizens under DSS, तांकां पयलीं 2000च मेळटाले, but आता all of them with this new revision, widows even above 60 years of age will continue to receive 2500 per month. So thank you, Honorable Minister. की परत तुम्ही आनी एक change हाडली in another scheme for the हे. मातशे 5 मिनटां दियात उलोवपाक, कित्याक खूब आमकां आमच्या भागाक हो विशय व्हेरी क्लोज टू अस आणि खूप फायदो जाता आणि आम्ही प्रत्येक फावटी डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन आणि when minister does the work we have to thank the minister and praise him also. So 5 मिनटां दियात मिनिस्टराक प्रेज करपाक. So I acknowledge the achievements and efforts by the social welfare department with that the department has recovered almost 60 crores from non-eligible beneficiaries under the DSS schemes from the banks. Parat, they have conducted a survey of DSS beneficiaries to identify bogus, expired and non-eligible beneficiaries and has successfully eliminated 16,000 beneficiaries, thereby saving over 3 crores every month, resulting in overall savings of 36 crores per year. All pre-matric, post-matric scholarships are fully dispersed as on date. Palliative care financial assistance scheme ही सुरू केल्या in collab with Dilasa Hospital. एक खूप बरे दिसता. Nasha Mukt Bharat is a large-scale campaign again to rescue and reform youth from drug addiction. हे सगळे under social welfare departmentan आम्ही वेगळ्यो schemes पळयल्या and they are getting implemented beautifully and reaching अंत्योदय तत्व पर्यंत. आम्ही जे उलयतात आमची जे माननीय प्रधानमंत्रीची जी संकल्पना आसा ते आम्ही पळयतात, it is happening at ground level. When we are speaking on department for Tanja's department number 89 for empowerment of persons with disability, they recently conducted a very huge camp at Warpoi आणि 30 May आणि ताजो फायदो खूबशे लोकांक जाला and सगळे आमचे जे डिसेबल्ड भाव भयणां आसा तांकां हो असेसमेंट कॅम्प जालो आणि खूबशे लोकांक थंय हियरिंग एड्स जावनी की व्हीलचेअर जावनी ट्रायसिकल्स वॉकर्स सगळे आयडेंटिफाय करून तांकां तांचे लिस्ट घेवन तांकां आतां आमी होपफुली आय एम कॉन्फिडंट that all applications will be processed by the department and aids will be provided to the people with disability on priority. Barrier free access, parat last time आम्ही आजो उल्लेख केल्लो and we had highlighted the hardships faced by the people आणि I again extend my sincere gratitude की आमचे police station वालपोय, CHC वालपोय, government complex वालपोय, government higher secondary वालपोय, these have all been made barrier free access. Thank you, Minister sir. I would like to thank the Honorable Minister and the State Commissioner for the Department of Person with Disability for providing 2 motorized bikes with side wheel attachment. आमचे 2 दिव्यांग भाव आशिल्ले तांचे खातीर and last year तांचे आमी हांगाच assembly complexanच तांकां दिल्ले पोरू 1 वर्स जातले. Pradhan Mantri Divyansh Kendra has been set up at Goa Medical College, Bamboli. This noble initiative of the government is specially to help the Divyang and senior citizens to avail free appliances on immediate basis, subject to completion of the required assessment. International Purple Festival. I would like to praise the department for organizing 2 successful editions of the International Purple Fest. For the upcoming International Purple Fest, Goa government has collaborated with United Nations and the Union government, and it's a very proud moment for us.
spinal cord rehab center, Rugnashaya, Bamboli, that has been started, and it provides comprehensive rehabilitation for individuals with spinal cord injuries, which is an initiative between the department, same department, and the office State Commissioner of PWD. I congratulate the department for the successful organizing 187 different sports events at the Para-National Athletics at the Bamboli Sports Complex. Para-National Swimming Championship held at Kampal recorded a high number of participants. Speaker sir, last uleta asthana demand number 87, Department of Archaeology. I take this opportunity to thank the Honorable Minister for notifying Nanu's Fort, the rock carvings at Maushi and Krantiveer Dipaji Rane's house at Kumarkhand as protected monuments and sites of historical importance in Sattari Taluka. Nanu's Fort आमकां खबर आसा स्पीकर सर, पण ताची मातशी फायल प्रोसेस जावना. We all know the significance, historical significance of the fort, पण ताची अजून फायल is pending with your department. So we are in the process of compiling the required documents for submission to archaeology. पण मागता की जाता तितले बेगीन मातशे ही फायल प्रोसेस करून टू प्रोमोट इंटरलँड tourism, the fort should be beautified. At the same time, rock carvings at Maushi. I want to just reiterate the importance to maintain the natural ecological integrity of these sites. I request to build a museum for these rock carvings. The Utkan Pausache Disan Utkan Butta, and they are very old rock carvings. They belong to the Neolithic period. Manje Italy dates back to thousands of centuries old. But तुम्ही तर एक shade, एक museum तर थंय बांधलो. This will help us to promote hinterland tourism, because these are really old carvings, and every monsoon they are getting submerged underwater. So much begin if you take action on this. Krantiveer late Dipaji Rane's घराबद्दल आम्ही आमकां खबर आसा तांणी the revolt, Nanu's Fortaचे revolt against the Portuguese. So तांचे घर जे तुम्ही already notify केला as a protected monument site. So जाता तितले begin ताजे मातशे एक heritage policyचे उलयता आसतना I take this opportunity to thank the Minister for notifying the Goa State Heritage Policy 2520. आणि परत एकदा thank you very much म्हणटा हांव तांकां की तांच्या स्किमी खातीर आमच्या लोकांक खुबसो फायदो जाता, आनी आमची जे कितें पेंडींग आसा ज्यो उरल्या स्किमी इम्प्लिमेंट जावपाच्यो, आमचे आर्किओलॉजीचे जे कितें डिमांड्स आसा ते मातशे जाता तितले बेगीन जावचे म्हणून. थँक्यू स्पीकर. श्री कृष्णा साळकर एक 7 ते 8 मिनटांनी सोपया आता 7 ते 8 स्पीकर सर आय राज टू सपोर्ट द डिमांड्स. आयच्या पयल्या डिमांड्साचेर उलयता आसतना आर्कायव्जाच्या 2 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता हांवें मागणी केल्ली की जे सगळे रिकॉर्ड्स जे आसा आमच्या आर्कायव्जान ते डिजिटायज करचे म्हणून. आज आमी सकाळीं फुडें पळयल्लें की लँड ग्रॅबिंगाचेर व्हडलो इश्यू जालो, आनी हें सपोज थांबयतले लँड ग्रॅबिंग जाल्यार म्हाका दिसता डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मंत्र्याक ते मातशें स्पीडअप करचें आनी गव्हर्मेंटानूय तांकां तशें फंडींग करचें. हें सपोज SIT करून ते निर्णयाचेर आमी ठाम रावतले आनी फुडें व्हरतले आनी लँड ग्रॅबिंग टोटली बंद करतले जाल्यार डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी मंत्र्यान प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन घालचो फंडा खातीर, ना जाल्यार आनी तें जें काम स्लो गतीन सद्या चालू आसा तें मातशें स्पीडअप करचें. जर सोशल वेलफेअराचेर उलयता आसतना आज अभिनंदन करता आसतना जे विडोक तुमी 4000 दितात, म्हणजे 21 वर्सांचे सकयल भुरगीं आसा तांकां एक बरो निर्णय आनी तातूंत खूब फायदो ह्या हांकां जातलो. बाकीच्यो ज्यो स्किम्स आसा खूब बऱ्यो स्किम्स आसा, पूण त्यो मातश्यो जे नवी एप्लिकेशनां आसा तांचे सर्वे बिर्वे मातशी बेगीन करची, फास्ट करची, नाजाल्यार ताका डिले खूब जाता आनी तातूंत भितर एक नॅगेटीव इफेक्टूय वता. सो तें हें केलें की जाता इतले बेगीन त्यो करच्यो अशें हांव मागतां. सिनियर सिटिजन्साचे सद्याचे 2000 मेळटात ते 2500 करचे. जाणट्यांक पयशांची गरज खूब आसता आनी एक एकदां तांकां लोकां कडेन म्हणजे कोणा कडेन मागपाक पसून फाटीं फुडें जातात ते. आमी ह्या सगळ्या वर्सांनी पळयलां की जाणट्यांक सपोज एक 4 नाजाल्यार 5 तारखे भितर तांचे पयशे येना जाल्यार ते रोखडेच फोन करून विचारता. इतली गरज तांकां आसा आनी ह्या 2000चो आदार तांकां भरपूर जाता. पूण ते सपोज 2500 केले म्हाका दिसता तांकां आनी इल्लें आमी हें करूंक शकतले, बरें हें करूंक शकतले.
मंत्र्याचें अभिनंदन करता की DSSY स्किम्स खूब बोगस आशिल्ल्यो, खूब नॉन एलिजिबल लोक ते हें घेताले आनी तांचें अभिनंदन इतल्याच खातीर करता की सरकाराच्या तिजोरीन ते पडते 60 कोटी रुपया तांणी हाडले म्हणून. स्कीम दिवप नाल्यार पयशे भायर घालप खूब इजी आसता, पूण ते परत हाडप जे नॉन एलिजिबल आसा त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता हांव. आनी ह्या कारणाक लागून वर्साक सरकाराचे म्हाका दिसता 36 कोटी रुपया म्हणजे साल्वार जातले, म्हणजे म्हयन्यांक 3-3 कोटी रुपया साल्वार जाता आतां जाता. सो ते 36 कोटी जातले. सो तांच्या खातीर तांचें अभिनंदन करता. आनी एक सिस्टम लावन म्हणजे फुडें हें बोगस अशें जावचें न्ही ताच्या खातीर एक वेवस्थीत सिस्टम लावची इतलें हांव मागतां. रिवर नॅविगेशनाचें उलयता आसतना स्पीकर सर हांवें लास्ट टायम एसेंब्लीन एक प्रश्न घाल्लो की मुरगांव ते दोनापावल ही फेरी सर्वीस स्टार्ट करची म्हणून. मदीं काळांतरान एकदां ती लॉन्च सर्वीस स्टार्ट आशिल्ली पूण ती बी बंद जाली. आज तुमी रोरो फॅसिलिटीज सगळ्या कडेन दितात आनी युनियन गव्हर्मेंटान गोंयांक एक वॉटर टुरिजमा खातीर सिलेक्ट केल्ली आसा. आज वॉटर टॅक्सीचेर आमचो ऑनरेबल प्रधानमंत्री ताचेर भर दिता आनी जाता तितल्यो म्हणजे लोड आमच्या रस्त्या वयलो लोड कमी करपाक खातीर. आतां आमी पळयतात की जितल्यो हायवेज व्हडल्यो आतां तितले गाडयोय चड जाता आनी ट्रॅफीक कमी जावपाचें नांवूच घेना. सो वॉटर टॅक्सी नाल्यार वॉटर टुरिजम हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी फुडल्या काळान वॉटर टॅक्सींचेच म्हाका दिसता सगळो हे जातलो. तातूंत जातलें कितें की आमी एनर्जी टायम सगळो साल्वार करतली. आज आमी हांगच्यान पणजे वता जाल्यार आमकां 1000 रुपयाचें पेट्रोल जाय, तूं भितर गाडी चलोवन तूं घेवन चल, पोल्युशन सगळें हें जाता. सो वॉटर टॅक्सीज सपोज जाल्यो म्हाका दिसता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमची स्ट्रॉंग जाली. म्हाका दिसता गाडयांचोय वापर म्हाका दिसता खूब कमी जातलो आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां की ही रोरो फॅसिलिटीज आमकां मुरगांव तालुका ते दोनापावल इज इमिडिएटली तुमी जाता तितले बेगीन स्टार्ट करचे जेणे करून जे सगळे लोक आमचे वास्कोकान पणजे वतात तांकां ताजी फॅसिलिटी ही बरी पडटली. वॉटर मेट्रो जी आतां संकल्पना आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन काडल्या, म्हाका दिसता थंय बसून म्हणजे खरें म्हणल्यार एक व्हडलो हें येवपा आशिल्लो, सिलिंक येवपा आशिल्लो मुरगांव टू दोनापावल, पूण तो सिलिंक खूब पयशां खातीर म्हाका दिसता जावंक पावलो ना. पूण ताच्या खातीर वॉटर मेट्रो बसून एक वायट आयडिया न्ही, एक ट्रायल बेसिसाचेर स्टार्ट करपा खातीर. आनी ताजे एक प्रपोजल म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक युनियन गव्हर्मेंटाक धाडलो जाल्यार ऑन अ ट्रायल बेसीस एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हो घेवपाक जातलो. सर डिसेबिलिटीचेर उलयता आसतना डिसेबिलिटीचेर आज मंत्र्याचें अभिनंदन आनी तांचो जो हो आसा गुरू पावसकर जो हें करता सगळे ते दोगूय जाण सांबाळटात, मंत्री आनी मंत्र्याच्या अंडर गुरू पावसकर म्हाका दिसता एक सुंदर काम करता. आनी आज हांच्या कामाक लागून म्हाका दिसता आज गोंयभर एक दिव्यांगा खातीर एक मॉडल स्टेट म्हणून बाकीच्यो सगळ्यो स्टेट पळयता. कितें जाता पळय दिव्यांगा खातीर तें गोंयांत जाता. खंयचीय गोश्ट दिव्यांगा बाबतींत कोण चिंतपाक गेलो जाल्यार गोंयाचें एग्जाम्पल पयलो घेता. आनी त्या खातीर एक बरी म्हणजे तांकां सांबाळप नाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तांच्या खातीर करप ही सोंपी गोश्ट न्ही. ते पर्सनली इंट्रस्ट करता, पर्सनल इंट्रस्ट घेता म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावंक पडटा. आनी हें आमकां स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळोवपाक मेळ्ळा जेन्ना पर्पल फेस्ट आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पसून ताका प्रेज केल्लें आसा. त्या पर्पल फेस्टाक पसून पर्सनली इंट्रस्ट घेवप, तांचो जेवणाचो तांचो ट्रान्सपोर्टाचो, तांकां परत हॉटेलार पावोवप, तांकां हॉटेला वयल्यान परत हाडप, हें सगळें करता आसतना दोगूय जाण मंत्री आनी गुरू पावसकर हे कितले स्ट्रेस घेताले हे तांच्या तोंडारूच आमकां पळोवन कळटालें. आनी त्या खातीर आज ते स्ट्रेस घेतलो म्हणूनच एक बरी टीम तांची वावर केलो म्हणून आज सगळे आज देशभरान तांची आज वाह जाता. हें सगळें करता आसतना पर्पल फेस्ट ह्या फुडल्या वर्सा दिसता म्हाका युनायटेड नेशन्सा बरोबर बसून कॉर्डिनेट करता, युनियन गव्हर्मेंट ताका आतां सपोर्ट करता. सो मोठो प्रकल्प म्हाका दिसता फुडलें जें पर्पल फेस्ट जातलें तो मोठो प्रकल्प जातलो. ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन. स्पीकर सर हांवें एक प्रश्न लास्ट टायम मांडिल्लो की जे डिसेबल्ड हे आसा आतां आमच्या गोंया भितर खूब फेस्तां जाता, जात्रा जाता, एक्झिबिशन जाता, खूब कडेन जाता. आनी हे जे दिव्यांग आसा हे आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर खूब प्रयत्न करतात. ते कितें करतात म्हणजे आमचें संजय स्कूल जें वयर आमचें सड्यार आसा तें पसून मेणवाती करतात नाजाल्यार पणट्यो करतात आनी आमकां सगळ्यांक ते वांटपाक दितात, हें करपाक येता. सो कितें नाल्यार कितें बिजनेस करपाक ते फुडें सरतात. आनी हांवें 3 वर्सां पयलीं पसून तांकां एक स्टॉल व्हडलो स्टॉल हांवें हातून घालून दिल्लो थ्रू म्युन्सिपालिटी. ह्या वर्सा हांवें म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट केलो की लेट अस स्टार्ट म्युन्सिपालिटी इनिशिएटीव तुमी घेवचो
आणि तांच्या खातीर एक डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड एक स्पेस तांकां दिवचो जाणे करून जे दिव्यांग आसा तांकां आपल्याक थंय येवन धंदो केलो आणि ताजे वयर 4 पयशे जोडले आणि स्वताच्या पांयार उबे आज तांकां आमचे कडल्यान सिंपथी नाका तांकां एम्पथी जाय म्हणजे जाता तितले तांकां मदत करप म्हाका दिसता हे आमच्या सगळ्यांचे हांगा गरज आसा आणि त्या खातीर ह्या वर्सा हांवें स्वता म्हणजे त्या दिव्यांगा खातीर तांकां एक व्हडलो एक स्टॉल आमी घालून दिला तातूंत भितर 4 ते 5 दिव्यांग जे आसतले तांकां जोडपा खातीर आमी हें करतात आणि त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही संकल्पना तुमी सगळ्या कडेन टेम्पल कमिटीज जावं जात्रा खंय खंय जाता फेस्टिवल जाता खंय खंय एक्झिबिशन जाता तांकां तुमी कळोवचें की तांकां एक डेडिकेटेड स्पेस दिलो जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हणजे आमी तांकां सपोर्ट करता अशें जातलें नाल्यार तांकां आमी बेश्टेच उलोवन तातूंत भितर पोट कांय भरना त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन मागता की ही हें ताणें हें घेवचें म्हणून इम्पॉर्टंट हें 8 मिनटां सर स्पायनल कॉर्ड रिहेबिलिटेशन तुम्ही स्टार्ट केला खूप बरी गोष्ट जी म्हणजे हो जो पयशे लागताले हाज्या खातीर हांगा तर नाशिल्लीच पयली फॅसिलिटी लोकांक बेंगलोर वचचें पडटालें ती स्टार्ट करून म्हाका दिसता तुमी खूब आशिर्वाद घेतल्या म्हणजे स्पायनल कॉर्डाचो ट्रिटमेंट हो खूब म्हारग ट्रिटमेंट आनी आज कितलीशींच लोक थंय आसा ते रुग्णालयान हें घेतात स्पिकर 2 मिनटां आनी चड वेळ घेना स्पिकर सर आज डिजेबल्डा खातीर खुबश्यो गोश्टी हांगा जाल्या जर्मनी बर्लिन फेस्टिवल हें जालें स्पेशल ऑलिंपिक्स जाली तातूंत भितर आमकां 200 मेडलां वयर मेळ्ळीं तातूंत भितर 19 गोंयकार आशिल्ले स्वता मंत्री तांकां सगळ्यांक घेवन गेल्लो पॅरा ऑलिंपिक्स जाली तातूंत फर्स्ट टायम म्हणजे पयलीं 5 मेडलां वयर वचनाशिल्ले पूण तांकां प्रोत्साहन दिल्ल्या कारणान तांकां 29 मेडल्स मेळूंक शकली बाकीच्यो आज हांगा आतां सद्या इंटरनॅशनल चॅस फॉर डिसेबल्ड लोकांचे चॅस चालू आसा एक 20 कंट्रींतले टॉप सिडेड पीपल लोक हांगा आयिल्ले आसा खेळपा खातीर हें सगळें दाखयता की गोंय हॅज बिकम अ मॉडेल स्टेट फॉर डिसेबल्ड पीपल नाल्यार दिव्यांगा खातीर आनी ताचें श्रेय आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक वता की ताणें हाका खूब हें दिलें म्हणून एक लास्ट हें करता की तांकां व्हीलचॅर तुमी आमकां एकदां व्हीलचॅर दिल्ली मोटरायज्ड व्हीलचॅर आनी जो एक डिसेबल्ड मनीस व्हीलचॅरान जेन्ना भोंवतालो तो एक 500 मिटरा वयर वचनाशिल्लो पूण जेन्ना अंडर CSR मंत्र्यान तांकां स्कुटरी आनी ते व्हीलचॅराक एटॅच करून गाडयो दिल्या आज ते सगळे वास्को भर भोंवतात आनी आमकां आशिर्वाद दीत आसतात म्हाका दिसता हे सरकाराक एक व्हडलो आशिर्वाद तुमी तांचे कडल्यान आमकां मेळटा त्यो मोटरायज्ड ज्यो हे व्हेकल्स आसा तुमी आनी CSR कोणा कडेन मागचे दिव्यांगा खातीर दिवपाक कोणूच ना म्हणचे ना जाणे करून तांकां एक हें करपाक मेळटलें लास्ट आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना म्हजो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की आतां तुमी 100 कोटी मोडून शिवाजीचो हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो म्युझियम तुमी हांगा हें करता मदनगड फोर्टाचें हांव पयरूच उलयलां एक संभाजी महाराजान म्हणजे ताजी करेज आनी गोंया खातीर पोर्तुगीजा कडेन झगडपाक केल्ली तांची झुंज त्या मर्दनगड फोर्टान आमकां याद करीत आसता जरी आज ते एक वायट अवने आसतें हांव मिनिस्टरा कडेन मागता महाराष्ट्रान कितें केल्लें की एक प्राधिकरण केल्लें एक बोर्ड केल्लो आनी त्या बोर्डा मार्फत हे सगळे जे किल्ले आसा तांचे एक कन्सॉलिडेशन केल्लें आनी आज तशें केलें म्हणून महाराष्ट्रान युनेस्कोसून तांकां मान्यता मेळ्ळी आनी ते आज युनेस्कोच्या लिस्टान आसा भायल्यान फंडींग येता हे मेंटेन करपा खातीर तशेंच सपोज प्राधिकरण गोंयान केली एक ऑथॉरिटी गोंयान केली आनी तांचे कडेन हें केलें जाल्यार सरकाराक पसून पयशे चड मोडचे पडचे ना आनी हे सगळे फोर्ट जे आमकां परत परत याद करून दिता म्हणजे आमचो फ्रिडम स्ट्रगल कितें आशिल्लो आमकां पयलीं कडसून खबरूच नाशिल्लें कशें आनी आमच्या बुकांनीय तें नाशिल्लें ऑनरेबल CMा कडेन हांव आभार मानता तांचे अभिनंदन करता की फर्स्ट टायम 11वी 12वेन आमचे जे मराठा नावला आमचे सगळे हिरोज जे आशिल्ले ते आज पुस्तकांनी आमच्या भुरगीं आतां तांकां कळपाक लागताले नाल्यार 1.5 ते 2 पानां आसतालीं मराठ्यांचेर आज मराठ्यांचेर 9 काय 10 पानां म्हणजे ताच्या खातीर सगळें श्रेय होय प्रश्न हांवें म्हणिल्लो म्हूण म्हाका अभिमान दिसता सो तें आज हें केलां ऑनरेबल CMान सो मागता की मर्दनगड फोर्ट जो आसा जी रिमेन्स अजून आसा ती म्हाका दिसता कन्जर्व करप प्रोटेक्ट करप ही काळाची गरज आसा आनी ते मिनिस्टरान प्रोटेक्ट करपा खातीर पावलां उबारची पयलीं इनिशियली म्हणजे कशें फोर्ट तुमी मेंटेन करपा खातीर जी आसा तीच कशी प्रोटेक्ट करप आनी मागीर ताजेर विस्तार कसो करप हाजेर विचार करचो इतलें सांगता परत एकदां मंत्र्याचें अभिनंदन करता एक बरें काम ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतसून चलिल्लें आसा आनी गोंयांक म्हणजे दिव्यांगाच्या हातून वर्ल्ड मॅपार घालपा खातीर तांणी जे प्रयत्न घेतले ताचे खातीर तांचें अभिनंदन देव बरें येस मर्दनगडा संदर्भात म्हाका दिसता खूब जाणां सगळ्यांक तुमकां आमकां सगळ्यांक मेळ्ळें आसतलें म्हाकाय मेळ्ळें सगळ्यांक मेळ्ळें आसतलें येस मातशें तुमी लक्ष घेवचें श्री पेमेंट शेट स्पिकर सर आज डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा
पयल्यान पयलीं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानता आसतना इतलें अभिनंदन करता, एकाच वाक्यानूच अभिनंदन करता. जर आतां अभिनंदन करपाक गेलो जाल्यार तेंच्यांनी 3 वर्सांनी केल्ल्या कार्यकाळाचो जर पाडो वाचीत जाल्यार 5 मिनटां दिल्यार थंयच वयतली. म्हणून एकाच वाक्यान हांव मना पासून तेंचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी तांकां जी 5 खातीं दिल्लीं आसा ताका पूर्ण अशें महत्व आनी मना पासून काम करणारे मंत्री म्हणून तेंच्यांनी आयज नामना जोडलेले आसा. आज जे डिपार्टमेंट तेंच्या अंडर स्थापन जाले, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, सर्वे सुखिनो भवंतु सर्वे भवंतु निरामय, जे वाक्य आसा की सगळे जाण सुखी आसचे आनी सगळे जाण हेल्थी आसचे, हो जो वाक्य आसा जे संस्कृत वाक्य आहा, ह्या वाक्याचो पुरेपूर प्रिंसिपल वापरून आमचें सरकार चलता आनी तेजो पूर्ण तेजी दखल म्हणटा ती ह्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी घेतलेली आसा. आज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे जेन्ना डिपार्टमेंट स्थापन जालें आनी ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी जे दिव्यांग आमचे भाव आसा तांकां लागून काम करपाक जी कामां सुरवात केली ती त्या कामाच्या अंतर्गत आमच्या गोंयचें नांव सबंद देशभर जाल्लें आसा. आज आमच्या दिव्यांग भावांक असली कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हांव एक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, जशें बाकीचे आमचे कलिग्सांनी सांगलें की ह्या आमच्या भावांक जे अनुदान जे मेळटा ते वाडोवपाक जाय आनी खरोखरच आयज आमची सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरां कडेन हांव मागतां की आमी सरकार मेळोन हे जे दिव्यांगांक जे आमच्या अनुदान मेळटा हे वाडपाक जाय स्पीकर सर. आज हे रिवर नॅविगेशन हेज्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी उल्लेखनीय जी कामगिरी केल्ली आसा. अशें हे काम करणारे पयलेच मंत्री ज्यांच्यांनी एक रिव्होल्युशनरी फेरीज ज्यो रोरो फेरी, रोल ऑन आनी रोल ऑफ जे अशे तरेची नवी फेरी हाडपाक जे प्रयत्न केले आनी सक्सेस जाले त्या बद्दल आमच्या मय मतदारसंघातल्या लोकां खातीर हेजो खूब दिलासो मेळ्ळो स्पीकर सर. आज ह्याच पावंड्याचेर काम करता आसतना नॉट ओन्ली रोरो फेरी ज्यो कन्वेन्शनल फेरी जाल्ल्यो आमचे सरकार जेन्ना स्थापन जालें तेन्ना ह्याच रुटाचेर म्हणजे चोडण रायबंदर ह्या रुटाचेर 4 फेरयो चलताल्यो. तेच्या नंतर आमच्या मागणेनुसार तेंच्यांनी त्यो आनीक 2 डबल इंजीन फेरी घातल्यो आनी आज आमकां रोरो फेरयो मेळिल्ल्यो आसा. आनी आमच्या सरकाराची जी इच्छा आसा की बाकीचे जे रुट्स आसा त्या सुद्दां रुटांचेर रोरो फेरी घालपाची सरकाराची जी योजना आसा ती सक्सेस करपाक लागून हांव मान्य मंत्र्यां कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, जे आमच्या सरकारान प्लॅन केल्लें आसा की वॉटर मेट्रो जावपाक जाय आनी हे टुरिजमा खातीर बूस्ट करपाक लागून जे वॉटर टुरिजम जावपाक जाय, हेका आमच्या मय मतदारसंघातलो हो चोडण जो भाग आसा तो खूब सोयिस्कर आसा. हेजो लाभ घेवन आमच्या ह्या वाठाराचेर हे ट्युरिस्ट स्पॉट्स करपाक लागून सरकारान मान्यता दिवची अशें हांव मान्य मंत्र्यां कडेन डिमांड करता. स्पीकर सर, रिवर नॅविगेशनान फक्त नॅविगेशन वाडोवपाचेंच काम करूंक ना, पण हेका लागणारो जो रॅम जो आसा तो सुद्दां नवीन बांदपाचें काम केलें. युद्ध पातळीचेर जो एक्सेस रोड आसलो तो काहीशा 10-12 दिसाच्या वेळान कंप्लीट करून दिले म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांचे आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत यांचे बी हांव आभार मानूंक सोदता स्पीकर सर. आज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आमच्या गोरगरीब लोकां खातीर काम करीत आसा आनी तेजे मानधन वाडोवपाचें जें काम आमच्या सरकारान केल्लें आहा, जे आमच्या अबला ज्यो विडोज आसता आनी तेंची भुरगीं 18 वर्सांची आसता, आज 21 वर्सां पर्यंत तांकां हे जे दोनूय स्किमी मेळपाक जायो, अटल आसरा आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना, ह्यो दोनूय दिवपाचें काम आनी पयशे वाडीत दिवन 4,000 रुपया करून दिवपाचें काम केलां, त्या बद्दलूय तेंचें अभिनंदन करता स्पीकर सर. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाभ जेन्ना घेता, कालूच हांवें एक 0 आवर्स कॉलिंग केल्लें, भितून
ज्या तांकां जो जास्त पयशे डिपॉझिट जाता तेजेर लक्ष दवरचें म्हणजेच हे दोनूय डिपार्टमेंटाचें काम आहे ह्युमन अँड चायल्ड आनी सोशल वेलफेअर म्हणजे 18 वर्सां क्रॉस जाली म्हणजे आता 21 वर्सां क्रॉस जातली 21 वर्सां क्रॉस जाल्या नंतर ते ऑटोमॅटीक एक स्कीम टर्मिनेट जावन ते पयशे आनीक ताका डिपॉझिट जावचे न्हू म्हणजे ताका ताजें बर्डन पडचें न्हू परत रीपे करपाचें हे ध्यानान दवरचें स्पीकर सर. आज अटल आसराची स्कीम ह्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानूंक इच्छिता कित्याक तेंच्यांनी गांवोगावी वचून हे अटल आसरा ज्यो प्रलंबीत केसी आसल्यो पेंडींग जे अर्ज आसले हे सुटावे करपाक लागून तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायत वायज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तेंच्यांनी वचून जे कॅम्प घेतले आनी एकाच प्लॅटफॉर्माचेर सगळें काम जे करून घेतले. म्हाका सांगपाक खुशी भोगता आमच्या मय मतदारसंघातले 210 प्रलंबीत अर्ज तेंच्यांनी एकाच दिसा सुटावे करून तेंच्यांनी मंजूर करून घेतले आनी आज तेंच्या ह्या खात्यांसून म्हणजे डायरेक्ट बेनिफीट डायरेक्ट मनी ट्रान्सफर पयली ही सेवा जी आसली ती आमकां ओबीसी कॉर्पोरेशना कडसून आमच्या लाभार्थ्यांक मेळटाली तितून आनीक एक 5-6 म्हयने वयताले पण आज जे कॅम्पाच्या द्वारे जे अर्ज मंजूर जाले हेजो डायरेक्ट पयशे आहा ते आमच्या बेनिफिशरींच्या अकाउंटाचेर येयले ह्या बद्दल सुद्धा त्यांचे अभिनंदन करता स्पीकर सर. आज आमचे मंत्री आर्कोलॉजी ह्या डिपार्टमेंटाक आनी आर्क्योस ह्या डिपार्टमेंटाक योग्य त्या पद्दतीन न्याय दीत आसा. म्हाका सांगपाक खुशी भोगता ह्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत तेंच्यांनी अशे मॉन्युमेंट सोदून काडलेले आसा आनी तेंचे रिनोव्हेशन करपाचें काम युद्ध पातळीचेर ह्याच सरकारान घेतलेलें आसा आनी तेजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आमचे नार्वे गांवांत आसलेले सप्तकोटेश्वर हे देवळाचें काम तेंच्यांनी करून दिलें. आज त्याच देवळा कडेन जाय तितले रिटेनिंग वॉल आनी आनीक सुशोभीकरण करपाचें काम आमच्या PWD खात्यासून हे चालू आहा. तशेंच अनेक जे अशे गोंयांत आसलेले न्यू मॉन्युमेंट्स पोरणे न्यू मॉन्युमेंट्स आसा हे रिवॅम्प करपाचें काम आज हेंच्यांनी केल्लें आसा. ह्या डिपार्टमेंटाक हो जो न्याय दिता त्या बद्दल हांव मान्य मंत्री यांचे खूप आभारी आसा आनी अशेंच तेंच्यांनी फुडें हे काम चालू दवरचें आनी आमच्या गोंयांत जितले मॉन्युमेंट्स आसा हे मॉन्युमेंट्स सगळे रिनोवेट करचे अशी मागणी करता स्पीकर सर. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर डिमांड नंबर 57, 77 आनी 89 हांव उलोवपाक उबो आसा. स्पीकर सर पयलो हांव मुद्द्याचेर येता आमच्या फेरी कारण म्हाज्या मतदारसंघान जवळ जवळ 12 पॉयंट आहा फेरयेचे म्हणजे स कडेन फेरी लागता ते 12 कडेन वयता म्हणजे समज ओल्ड गोवा लागली ती दिवाडे. माझ्या मतदारसंघान कितें जाता स्पीकर सर हांव मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा कारण लास्ट टायम जेन्ना आमी एक डिमांड घातलो की म्हाका 3 फेरी जाय ओल्ड गोवा ते दिवार तेणी म्हाका तिसरी फेरी जी आयडल जेन्ना आमकां गरजेक जाय जो पीक टायम आसता तेन्ना म्हाका दिल्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता कारण आमकां एक प्रॉमिसूय केल्ल्या मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या मिनिस्टरांनी की रो फेरी आमकां ओल्ड गोवान दितले म्हणून जर आमकां जर ती जाता तितले बेगीन आनी ऑलरेडी ऑर्डरी केल्ले आसा आमकां प्रॉमिसूय केला की त्यो येतल्यो कारण आतां त्यो थोडे म्हाका दिसता फेरी तुमी ज्यो आसा ते कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्ले कारणान कितें जाता ते पयर हांव स्वताक गेल्लो सांतिस्तेव म्हणजे आखाडा गांवांत गेल्लो सांतिस्तेच्यान येताना म्हणजे म्हाका हे शॉर्टकट पडटले म्हणजे 2 किलोमिटराच्या भितर जे टॉल्टो धांवजे म्हणटा पळय थंय जेन्ना हांवें फेरी आफयली आमी गेल्यार काय आमचे पयशे घेयना पण हांवें जेन्ना फेरी आफयली फेरी काडली इमिडिएटली येयले पूण जी फेरी 5 मिनटां लागोंक जाय आसलेली ती फेरी जवळ जवळ 1.5-2 वरां उरली जे कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या त्या मनशान म्हाजे कडेन सगळे व्हिडिओ आसा आमचे भुरगे आमी वांगडा गेल्ले काल एक फंक्शन गुरू पौर्णिमाक आमी गेल्ले तेन्ना आमी शॉर्टकट म्हणून ह्या सायडीन येताले जे कॉन्ट्रॅक्टाक पळय दिल्या त्यो बरोबर चलना इवन आमच्या कुमारजुआ सुद्दां ती सारकी चलना टायमींग आमी जवळ जवळ 3 कशे गेल्ले ना दनपारचे रातचे आमी केन्ना चडशे वचना आमी रोड यूज करता पण ती फेरी तांकां तेंच्यांनी कितें केलां बार्जीचे कॉन्ट्री कॅप्टन हाडून दवरल्या तांकां ते फेरी चलोवपाक बरोबर येयना तुमी मातशें लक्ष घालचें आनी हांव शुअर आसा कारण मिनिस्टर डॅशिंग आहा मिनिस्टर हें काम 100% सारको करतलो त्याच बरोबर शापेर केन्ना केन्ना थंय आमकां 2 फेरी जाय पडटा शापेर टू दिवार
पण थंय आमची एकूच फेरी आसता आनी खंयची तरी फेरी काडटा आनी खंय तरी व्हरता. इवन आमचो भोसले साहेब सुद्दां आमकां बरो हेल्प करता, केन्ना फोन मारलो घेता आनी आमचे जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करता. पण तुमी मातशें जर हानी लक्ष घालीत जाल्यार तो प्रॉब्लेम सारको सॉल्व जाता. मेन आमचो प्रॉब्लेम आसा तो ओल्ड गोवा टू दिवार. 3 फेरी दवरल्या, तिसरी फेरी एकदां केन्ना केन्ना चालूच करना. सो तुमी मातशें हेचेर सारकें लक्ष घालपाचें. आनी रो फेरी, कारण म्हाजो हो 4 पंचायती आयलंडान आहा, म्हाका चडशा आयलंडान म्हजें हें आसा. सो तुमी रो फेरी आमकां जाता तितले बेगीन, कारण पयर तुमी अभिनंदन करता कारण रिबांदर सोडून तुमी फेरी रो फेरी चालू केल्या 2. आमी मुद्दाम करून पयर गेल्ले त्या सायडीच्यान, खूब सुंदर आसा. आनी आमी केन्ना चिंतले ना अशी केन्ना फेरी येतली आनी इतले फास्ट लोकांक आयज कितें आसा रो फेरी हाडलेल्या कारणान कोण लेडीज बी कोण चलयता तेका फाटल्यान फुडल्यान घेवपाक जायना म्हूण थोडे भिताले. आयज जी लेडीज आहा कोणाक कळनाले ती ह्या सायडीन वयता त्या सायडीच्यान भायर. सो तेका लागून रो फेरी सारकी गरजेची. जी आता तुम्ही रिबांदर चोडून घातल्या तशीच आमकां 1-2 फेरी दिवची, जेणे करून आमचो हो प्रॉब्लेम सारको सॉल्व. इवन तुमकां तेजो बेनिफीट जातलो. आयज तुमी 30 रुपया घेता, पंचायतीन गेले जाल्यार 15 रुपया, तांकां पास काडी जाल्यार 15 रुपया. 30 रुपया आमकां परवडचे ना. टुरिस्टांक तुम्ही 30 रुपया घेया जावं बाकीचे कितें करा, पण 15 रुपया ओके आमच्या लोकांक, पण आमकां ती सेवा जाय, कारण लोकांचो टायम वेस्ट जावचो ना. एकदां गांधी सर्कल सुद्दां काडून आमी ओल्ड गोवा जेन्ना येताले जिवन किंवा आमी दिवाडेच्यान रावतात तेन्ना सुद्दां आमचें कितें जातालें, लोक लायनीक 1-1 किलोमिटर अशी लायन लागता. इवन एम्बुलन्स जरी सुद्दां जरी येयले जाल्यार एकदां फेरी येवपाक खूब आमकां त्रास जाता. जेणे करून ही रो फेरी घालीत जाल्यार आमचें सारकें काम सारकें इजी जातलें. आनी म्हाका गॅरंटी आसा, तुजेर विश्वास आहा, मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आहा की हें तो काम जाता तितले बेगीन घेतलो म्हणून. त्याच बरोबर हांव डिमांड नंबर 18 हाडण्याचेर येता. डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. स्पीकर सर, अभिनंदन करता आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे, आमच्या मंत्र्याचे आणि आमच्या सीएमाचे, कारण आमचो एक डॅशिंग मंत्री सुभाष भाऊ फळदेसाय, खरोखरच त्याचे कितले अभिनंदन करता तितले कमी. 2 इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केल्ले आसा. आमी स्वताक ओपनिंगाक गेला, क्लोजिंगाक गेल्या. स्पीकर सर, हे साधारण मनीस हे करूंक शकनासलो, कारण जी जबाबदारी सुभाष भाऊ फळदेसायचे दिली तेणी आपले रात दीस, भुरगीं रातची 2 जाली 1 जाली जेयली काय ना, भुरगीं सकाळी 5 जाली ब्रेकफास्ट केलो काय ना, प्रत्येक गोष्टीचो विचार करून, आणि हे फक्त आमचो सुभाष फळदेसाय करूंक शकता. इतले तेजेर विश्वास दवरला मुख्यमंत्र्यान, कारण तो एक डॅशिंग मनीस. सकाळ फुडें तांकां उठोन आपली भुरगीं कशी आपूण कसो हें करतलो, तो एकदां ब्रेकफास्ट करूंक पावना त्यांच्या भोंवळान, अशी तेणी सुविधा त्या भशेन तांकां त्या भुरग्यांक दिल्या. कित्याक 2 आमी पळयला, आनी तिसरें इंटरनॅशनल फेस्टिवल जे पर्पल फेस्टिवल जे आसा तेंय ते 100% हेच्या पेक्षा आनीकय बरें जातलें. आनी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण आयज पर्पल फेस्ट दिव्यांग भुरग्यांक एक आवय बापाचें इतलें बर्डन आसतालें. जो भुरगो आपलो जाला ते खंयच्या, आतां एक म्हाज्या कलिगान म्हटलेलें की खंयच्या फेस्टिवलाक जावं कसल्या प्रोग्रामाक, कसल्या लग्नाक, काजरांक जर व्हरतलो तांकां खंय तरी अडखळ येताली, व्हरोंक मेळनासलें, कितें प्रॉब्लेम जाताले. आयज दिव्यांग भुरगीं म्हणजे आमी तांकां अशें पळयता की आमच्या पेक्षा चड भुरगीं चड हुशार जावपाचें ह्या पद्दतीन. क्रिकेट खेळटा, फुटबॉल खेळटा, स्विमींग करता, सायकली चलयता, गाडयो चलयता, बोटी चलयता, हे आमी स्वताक आमी पळयल्लें आसा, रिक्षा चलयता. सो हांव खरोखरच अभिनंदन करता, कारण आयज आपलो आवय बापूय एक भुरग्याक कशें त्रास जाताले, कितें जातालें, आयज भुरगीं आमच्या पेक्षा आनी हुशार जाल्ल्या. कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण आमच्या गोंयान कितलींशींच भुरगीं लास्ट टायम पर्पल फेस्टाक म्हाका दिसता 13,000 भुरगीं येयल्लीं, पूण थोड्यांक खबर ना कितें पर्पल फेस्ट काय म्हणटले ते. आमी स्वताक तांकां मेडलां दिवपाक गेला, आमकां इतलो आनंद जातालो. त्या आवय बापायक इतलो आयज सारको प्रावड फील जाता, कारण आपले भुरगींक आयज कितें तरी करूंक शकता. आमच्या सरकारान एक स्किमी हाडल्या, हांव तेजेय कॉंग्रेच्युलेट आमच्या मुख्यमंत्र्याचे, कारण 1% आमी जे पळय आमचे दिव्यांग भुरग्या तांकां आमी रिजर्वेशन करपाचें आसा. सो हांव तेका लागून आमच्या मंत्र्याचें सुभाष भाऊ फळदेसायचें अभिनंदन करता, कारण तेणी एक बरी इनिशिएटीव घेतल्या आनी तो प्रत्येक गोष्टीचो केअर घेता. लास्ट टायम बांबोळे म्हण, कंपलार म्हण, आमी प्रत्येक गोष्टीक आमी गेल्ले, आनी तेजे शिवाय हे पर्पल फेस्ट सक्सेस जावपाक शकनासलें. इतले तेणी मेहनत केल्या. तो केन्ना न्हिदतालो तें तेकाय खबर नासतली, तो केन्ना जेयला किंवा ब्रेकफास्ट केला हें तेका परत एकदां तेका कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण तेणी एक भुरग्यांक लागून भरपूर म्हणजे भरपूर काम केल्लें आसा. जे ते 2000 येता ते आत्तां म्हाका दिसता मायकल लोबोनी उलयल्लो आसा. सो जे 2000 येता तांकां ते 6000 करपाक, कारण एक आवय बापूय एक भुरग्याक पोसतले, जावं ताका कितें हाडटले, जावं कितें मेडिसीन हाडटले, जावं ताका कितें
आनीकय कितें जर जे गोष्टी आसा ते जर करतले जाल्यार ताका ते 2000 पावना एटलीस्ट 6000 करा. कारण स्पीकर सर आयज हांव सोशल वेलफेअराचेर येता. स्पीकर सर खरोखरच कॉंग्रॅच्युलेट करता कारण आमचे जे गोंयचे 16,000 लोकांक जे पयशे आमचे वयताले म्हणजे आमचे म्हयन्याक 3 करोड रुपया वयताले आनी वर्साक 36. आयज कितें जाला ते सगळे 36 करोड आमचे वाचलेले आसा. हांव कितें म्हणटा आनीकूय जर तुमी जर एक बरी कमिटी काडून बरी जर सर्वे जर करीत म्हाका दिसता हेचे डबलय जावंक शकता. पूण तेच जर हो जर बेनिफीट आतां 36 लाख करोड तुमकां येयले वर्सा हेच जर आमी दिव्यांगांक थोडे जरी दिले तुमी एक्स्ट्रा वाडोवन जाल्यार खरोखरच तेय आपले कितें तरी आनी बरें कितें तरी करूंक शकतले. तेजे आवय बापायकूय ताका खूब आनंद जातालो की आपल्या भुरग्याक कितें तरी बाबा एक पेन्शन कितें तरी येता म्हण. स्पीकर सर DSSY ह्या स्किमीचेर जेन्ना वयतालो पळय हांव तेन्ना कितलेशेच लोकांक हांव म्हणना मंत्री आमचो बेस्ट काम करता, मुख्यमंत्री सातत्यान ताका मदत करीत आसता आनी खरोखरच अभिनंदन करता तितले कमी सगळ्यांनीच म्हटलेले आसा. ते थोडे जी स्कीम आसा पळय ती स्कीम टायम टू टायम येयना. म्हाका दिसता म्हाजे कडेन थोडी नांवां आसा आनी एक DSSS म्हणून आसा म्हणजे तेजे फूल फॉर्म आसा दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम. ती आमची दिवाडेची जाणटी खूब जाणटी म्हाज्या फ्रेंडाची मम्मी ती. कारण अशी कितलीच जाण म्हाजे नांव आसा हांव सगळ्यांची नांवां घेयना. तिजें नांव आसा मारिया SS वाज म्हणून. मारिया SS वाज आमची दिवाडेची. आतां तुमचे टॅक्निकली एक मनीस पंचायतीन बसता विकांतल्यान 3 बडी बसता पण जशी 85-90 वर्सांची जी बायल आसा तो मोबायल किंवा आधार कार्ड जे कनेक्ट जर करतलो. स्पीकर सर एक मिनट जालें काबार करता. जे कनेक्ट जर करतलो जाल्यार तांकां तेच्या उपरांत पयशे येतात. तुमचो जो मनीस आसता तुमी ताका तेंच्या घरा पर्यंत धाडूं जाय कारण ताका हाडटलो व्हरतलो कोण आसतलो हांगा. कारण 85-90 इयर्स जी आमची माय आसा आवय आसा तिका थंय येवपाक ती बॉडी मोबायल केन्ना यूज करची ना तिका बाकीचें कितें कळचें ना. तुमी बेनिफीट हे भरपूर दिता पूण तुमी सातत्यान हितून लक्ष घालचें. आतां अटल आसराचेर येता. स्पीकर सर अटल आश्रम म्हणून खूब जाणांक एक भरपूर म्हणजे सवलत मेळिल्ली आसा. खरोखरच अभिनंदन करता कारण हे आमी केन्ना पळयलें ना जे गव्हर्मेंटाचे 1.5 लाख मेळटा 2 लाख मेळटा अशें मेळटा. जर आतां एक 3 भाव आसले जावं 2 भाव आसले तो हेजी NOC हाड तेजी NOC हाड अशें करूंक जायना कारण तो भाव दुसरे कडेन रावता ताका ह्या घराचें पडलें ना आनी हो ती NOC हाडटा तो काय दिवंक पावना तेदो म्हणल्यार तेजें घर मोडून वयता. स्पीकर सर जेन्ना लायटीचें बील आसा जेन्ना हावस टॅक्स फारीक करता 114 सोड ते दुसऱ्या भावाच्या नांवार आसत किंवा तेंचेर नासत जाल्यार तुमी हे आयडेंटिफाय करून हे तेंचे जे 1.5 लाख येता किंवा 2 लाख येता हे तांकां दिवचे. कारण आमचे कडेन येता ते आमी खूब ट्राय करता कारण आतां आमचो डायरेक्ट तुमचे कडेन आमी डायरेक्ट उलयता आनी त्या हिशोबान आमचे केन्ना केन्ना कामां बेगीनूय जाता. जे एक इन्स्टॉलमेंट म्हण दिता दुसरो इन्स्टॉलमेंट दिता म्हणल्यार ते थंय घर मोडून गेले आमकां मदत कर. स्पीकर सर जालें. सो हेजेर मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालचें कारण तुवें भरपूर बरें काम ह्या डिपार्टमेंटान करून दाखयलें आनी तुजें नांव आमच्या गोंयानूच ना कारण पर्पल फेस्टाक लागून तुजें नांव आख्या इंडियेन गाजलेलें आसा त्या भायरय गाजलें कारण तुवें भरपूर आमकां डिजेबल भुरग्यांक लागून दिव्यांगांक लागून बरें काम केलां. तुका परत एकदां कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाका डिसेबिलिटीचेर उलोवपाचें आहा. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर बऱ्यांतलें बरें काम करता आनी तो इतलो फेमस जालोलो आहा गोंयानूच न्हू मात इंटरनॅशनली तो फेमस जालोलो आहा कित्याक हे पर्पल फेस्ट तेणें घडोवन हाडला अशें म्हाका दिसना अशें दुसऱ्या स्टेटींनी अशें आहा म्हणून. हे फर्स्ट टायम तेणें घडोवन हाडला आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पासून हो पर्पल फेस्ट आमचो फामाद जालोलो आहा आनी हे तेणें अशेंच कंटिन्यू करचें आनी आमच्या गोंयच्या लोकांचें अशेंच तेणें बरें करचें. तशेंच कितें आसता स्पीकर सर जेन्ना डिसेबल आसता पेशंट तेन्ना कितें जाता तेंच्या घरांनी कोण आसना तिका पळोवपाक. एक पाट थोड्यांच्या घरांनी तेंचे मनीस आसता दादले आसता हेल्प करपी थोड्या घरांनी बायलां आसता जावं बायलां आसता एकलोच पाय आसता. हांव जाणा एक इन्सिडंट आयकलो प्रशांत म्हणून आयकलो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो तो आनी ताचो एकलो भुरगो आहा डिसेबल आनी तो बरो शिकला आनी काम करपी मात तो काम करूंक वयतलो म्हणल्यार तेज्या भुरग्याक तेणें पळोवचो पडटा. एवरी टायम ताका टॉयलेटीक वचचो पडटा आनी नाजाल्यार तो नाजाल्यार तो मागीर बेडिलो पडटा. तो एक पाट दार ओपन करून वसत क्रॉल जावन भायर वयता आनी रस्त्यार पासून पावता. ताका लागून कितें तरी आमी तेज्या आतां कितें जाता डिसेबल तो एकलो आहा बरो तेज्या पांयकीय त्रास जाता ताका दोग मनीस एका घरान दुयेंत जाता
दोग डिपेंडंट जाता. ताका तेज्या पायकी कितें तरी करपाची गरज आसा, कित्याक घरानूच ताका तर कितें जॉब दीत जावं ऑनलायन ताका कितें करीत जाल्यार हें खूब बऱ्याक पडटलें. कित्याक नाल्यार असले खूब गोंयान प्रॉब्लम आहा. थोडीं बायलां, जाणटी बायलां, डिसेबल मनशांक पळयता, तेंचोय कॅर घेवपाची आमची ड्युटी आहा. हें चडांत चड इम्पॉर्टंट. तशेंच एक मोटरायज तांकां व्हीलचॅरी ऑलरेडी दितात, मात तांकां आनीक प्रमोट करपाचें आहा. अश्यो कितें आसता, केन्नाय थोड्यांक सिटीनी भोंवपाचें आसता, कोणाक दुसरे कडेन भोंवपाचें आसता, तांकांय तेंची फॅसिलिटी तांकां मेळोंक जाय. तांकां तेंचे हक ते आनी आमची ड्युटी तांकां हेल्प करपाची. ही गरज तांकां असले मोटरसायकलीचेर जावं हूंय भोंवपाक जावं अशें करपाक तांकां कशे भाशेन तांकां हेल्प करूंक जाय. आनी ही स्कीम न्हू ही वाडोवंक जाय. ही एटलिस्ट पर्संटेज पळोवन ही वाडोवंक जाय. आनी 10,000 तरी करूंक जाय डिसेबलांक. कित्याक हे पयशे तांकां कशेंच पावना आनी अशें जावंक कारुना. तशेंच कितें आसूंक जाय, एक आतां डिसेबल डिपार्टमेंट फकत डिसेबल जो आहा तो फकत आतां कितें आसता, केन्नाय मसाज तांकां चड गरजेची. मसाज करपाक तांकां केन्नाय धरचें पडटा. तशेंच तांकां आमच्या फिजिओथेरपी करतलो जाल्यार तांकां कितें आसता, तांकां एक डिपार्टमेंट दवरपाचो फकत डिसेबल पेशंटाक. तशेंच तांकां घरांनी वचोन फिजिओथेरपी दिवपाची फॅसिलिटी दवरपाची. कित्याक थोड्यां कडेन जायना, थोड्यांच्या घरांनी दादले आसना तांकां हाडून व्हरपाक, तेंची बायलांच आसता, तांकां वचोंक जायना. ताका लागून तसले फॅसिलिटी पासून दरीत जाल्यार आमकां चडांत चड बऱ्याक पडटल्यो. तशेंच आमकां सोशल वेलफेअराचेर उलयतना आमचे DDSSY ही बेनिफीट सारकी आमच्या गोंयच्या लोकांक ही बऱ्याक पडलेली आहा. खुबशे हजार लोकांनी आमचे बेनिफिट्स घेतलेले आहा. खुबशे आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन एकलो मनीस दुयेंत जालो आनी तो हॉस्पिटलान गेलो, ताका बील 5 लाख सुमार येयलें आनी त्या कडेन खंयचे हाडटलो पयशे. आमी एका 2 दिसां भितर तेजी ती DDSSY स्कीम करून दिली आनी इतलो ताका रिलीफ मेळ्ळो तेजे फॅमिलीक. नाल्यार ते सारके त्रासान पडले. ताका लागून बालोर तुका ऑनरेबल आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ही बरी तुवें स्कीम हाडली म्हणून. तशेंच कितें जाता, फाटल्या दिसांनी म्हाज्या फुड्यान एक 2-3 म्हयने फाटीं डिपार्टमेंटान हे धाडले, आमचे फायली धाडल्यो ज्यो रिजेक्ट जाल्यो पळय त्यो सगल्यो ग्रादार, मागीर आमच्यो मागीर ही बेनिफिट्स दुसरे आहा ते अटल आसराबा. आनी कितें जालें न्हू, तेंच्यो मिस्टेकी आसल्यो म्हणून तेणी धाडले आमकां ते करेक्शन करपाक. मात कितें जालां न्हू, त्यो फायली आमी चडश्यो पंचा कडल्यान जावं आमच्या फ्रेंडा कडल्यान कोणाक वगता तांकां धाडल्यो. आनी थोड्यो कितें जालें, त्या फायलीचेर नंबरूय ना आनी सारके एड्रेसूय ना. ताका लागून कितें जाता, तांकां आतां बेनिफीट दितलो जाल्यार प्रॉब्लम जाता. ताका लागून मागताय डिपार्टमेंटा कडेन केन्नाय फायली जेन्ना भितर एंटर करता तेन्ना तेंचे व्हेरीफाय करची. कित्याक जेन्ना कोणी फायल सबमीट केली तेजी फायल सारकी आसल्या बगत तेजी घेवंक उपकारना. कॉम्प्लेन तसलेच कितें डॉक्युमेंट आसले तेंचे नंबर बा घेवंक जाय, तेंच्या तिंगा गोमून ते तर जायत जाल्यार बरेंतलें बरें काम हे आमच्या मिनिस्टर करतलोच. मात तेज्या नदरेक मातशी हाडपाची आमकां चड गरज आहा. तशेंच अटल आसरा जावं विडोज पेन्शन स्कीम मागीर तशीच आमची ग्रादार, ह्यो स्किमी मातश्यो वाडोवपाची चड गरज आहा. कित्याक आतां तुमी जाणा सगळें वाडलेलें आहा. सगळें वयता थिंगा भाजी मागीर जेवणाचें कितें घेतलो, ट्रान्सपोर्ट सगळी वाडलेली आहा. ताका लागून हें मातशें तेणें हें करचें. तशेंच हांव मागता कितें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की एक ओल्ड एजाक एक स्कीम करची. आतां कशी आतां एक देवदर्शन यात्रा आमची स्कीम केलेली आहा, वालांकानी वचपाक, तिरुपती दुसऱ्या जाग्यांचेर वचपाक. अशीच एक गोंयच्या गोंयानूच एक स्कीम करची. आमच्या सिनियर सिटीजन जे ओल्ड एज आहा तांकां एक अशी वॅन बस करपाची आनी एक तेतून एक डॉक्टर आसूंक जावो, एक नर्स दवरपाची आनी एक फॅमिली मेंबर घेवपाचो आनी तांकां वर्साक एक 2च पावटी तांकां अशें भोंवूंक व्हरत. बिची दाखोवपाच्यो, आमचे नवे ब्रीज बांदले ते तांकां पळोवंक दी. अशें नवे कितलेच वस्तू तेणी म्हाका दिसता थोड्यांनी आजून पासून तांकां गोंया भायर ते घरांतले भायर पावूंक ना. ताका लागून हें तूं करशी जाल्यार चडांत चड तुजें बरें मागतलें आनी तांकां एटलिस्ट मज्जा ती कितें तरी पळोवंक मेळटलें. आनी गोंयान कितें जालां तें तरी आमच्या गोवोरमेंटान कितें केलां तांकां गमोवंक दी. तें एक इम्पॉर्टंट तेणें करचें. तशेंच खुबशे आनी सांगतलो म्हणल्यार आमची देवदर्शन यात्रा ही बरी स्कीम ही सगळ्या धर्माच्या लोकांक करची. इतलें बरें केलेलें आहा, बरेंच बरें नांव जालेलें आहा आनी ही कंटिन्यू जावची. की आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वालंकानी ट्रीप आमची लोकांची नांव दिलेलीं आहा आनी ती अशीच उरलेली आहा. ती म्हाका तुवें ही वालंकानी स्कीम अशे भाशेन आमच्या लोकांक करून दिवची. तशेंच म्हाका आर्कायव भितर उलयतना कितें आसता स्पिकर सर, गोंयान न्हू आमचे डॉक्युमेंट जे आहा अशे डॉक्युमेंट खंयच्याच स्टेटीनी अशें ना.
आमचे पुर्तुगेज टायमाले डॉक्युमेंट आनी हे डॉक्युमेंट आमचे प्लान बा तो पयशी रायटिंगा न्हू क्लॉथाचेर आहा एका लुकटाचेर आसता आनी हे आमकां चड आनी चड गरज सांबाळपाची पुर्तुगेज डॉक्युमेंट तशेंच व्हडले व्हडले डिपार्टमेंटान डॉक्युमेंट आसता आनी हे सांबाळपाक न्हू हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक मोबायल स्कॅनिंग वॅन ही धरपाक गरज आहा कित्याक जाता केन्नाय कोणें तरी एक फोन मारलो रेंटाक तेणी दिवन दी मात मिनिमम रेंट थोडेच दवरचो एक फोन मारलो जाल्यार कितें जाता तेणी वॅन घेवन तर घरा गेलो जावं एका कोमितातीच्या ऑफिसान गेलो जावं एक डिपार्टमेंटान गेलो कितें आसता न्हू तांकां बऱ्याक पडटा नाल्यार ह्यो फायली इतल्यो आसता की ते ह्यो फायली घेवन भोंवंक शकना आनी इम्पॉर्टंट फायली आसता वायटल फायली आसता कोणी त्यो फायली घेवन धांव मारूंक शकता चोरूंक शकता ताका लागून हे घरांनी तांकां फॅसिलिटी दिवच्यो कित्याक घरांनी तो दिले तुमी चार्ज करा तांकां मिनिमम कितें चार्ज करपाचें आनी घरांनी कितें आसता सिनियर सिटीजनांक बा हे चड आनी चड बऱ्याक पडटलें कित्याक तेंचे डॉक्युमेंट सेफ जातले आनी तितलेंच न्हू एक चड गरज आहा गोंयान आमकां एक सोफिस्टिकेटेड एक बिल्डींग बांदची हे डॉक्युमेंट पळोवपाक सगळे कंप्युटरायज करपाक डिजिटली सगळे आमचे डॉक्युमेंट सांबाळपाक कितें आसता कोमितादीनी कितें आसता तेंच्या कडेन एक पाट जागे आसना ते आमच्यो फायली सांबाळपाक थोडे कोमितादी आमच्या गोंयान बरे आसता थोडे कोमिताची दारां बंद सारकी आसना तेंचे कबडी सारकी आसना तांकां फॅसिलिटी दिवपाच्यो डॉक्युमेंट जाता तितले आमच्या गोंयान आमी सांबाळूंक जाय आनी अशें करून आमी गोंयच्या लोकांक आमी जाता ते भाशेन आमचें बरेपण करूंक जाय तशेंच नॅविगेशनाचेर हांव म्हाका 2 वर्सां फाटीं हांव उलयलोलो की हे फेरीबोट बी घालच्यो म्हणून अश्योच सोफिस्टिकेटेड टॉयलेट्स वा सगळे घालून हें काम बऱ्यांतलें बरें जालां म्हणून ताकाय हांव लागून हांव मिनिस्टराक चडांत चड थँक्यू म्हणटा हें काम बरें केलां तें आमच्या गोंयच्या लोकांक चड बरें आनी चड फायद्याचें थँक्यू स्पीकर सर Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, सगळ्यात पहिली कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी आपल्या पोर्टफोलियोन बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स दाखयला आख्खे गोंयभर न्हू आख्खे देशभर तेंचे नांव घेतात दुसरें म्हटल्यार म्हाका दिसता हे पोर्टफोलियो जे आहात खूब जाण म्हणटात बारीक पोर्टफोलियोज म्हणून पूण इतलेंच सांगूंक सोदता की हे पोर्टफोलियोन जाणट्यांचे दिव्यांगाचे भुरग्यांचे सगळ्यांचे बरे आशिर्वाद तुका आहात आनी आयज तूं स्ट्रॉंग जाल्लो आहा सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन स्पीकर डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर DSSS हे स्कीम सिनियर्सांक जाणट्यांक 2000 रुपया मेळटात आनी जर म्हाजें डिमांड इतलोच आहा की जर 2 जाणां घोव बायलां आसात आनी एकट्याक 2000 मेळटात आनी जर तो ना जालो म्हणजे एक्सपायर्ड जालो जाल्यार ती ट्रान्सफर करतात बायलेक ते ट्रान्सफर प्रोसेस आहा पळय ताका 4 ते 5 म्हयने लागतात आनी ते 4 ते 5 म्हयन्यांक 2000 तांकां स्कीप जातात ते मागीर 5 म्हयने जेन्ना ती स्कीम ट्रान्सफर जाता तेन्ना ते सुरवात जाता सो 4 ते 5 म्हयने ते गॅप उरता सो ते फास्ट ट्रॅक करून जाता तितके बेगीन म्हणजे 15 दिसां भितर म्हणजे म्हयन्या भितर ते कवर जावंक जाय जेणे करून तांकां 5-6 म्हयने वेटिंगेचेर रावचे गरज पडची ना स्पीकर सर DSS स्कीम सिनियर सिटीजन्स कार्ड स्पीकर सर जेन्ना डॉक्युमेंट्स दितात तेंचे कडेन तेन्ना म्हाका दिसता 2 ते 3 म्हयने लागता ते कार्ड तांकां मेळपाक सिनियर सिटीजन कार्ड सो ते फास्ट ट्रॅक करपाची गरज आहा म्हणजे म्हाका दिसता जर डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे तुज्या डिपार्टमेंटान अशे ऑफिसर्स आहात म्हाका दिसता काम करपी बरे ऑफिसर्स आहात तांकां एक तालुका जर वांटून दिशीत जाल्यार म्हाका दिसता 15 दिसांनूय कार्ड दिवंक शकतात ते सो एक जर सबमीट केले जाल्यार कांयच न्हू म्हणल्यार ते 2 ते 3 म्हयने लागतात ते बेगिना फास्ट ट्रॅक करपाची इतलेच रिक्वेस्ट तुका दुसरे अटल आसरा फायलीक रिटर्न येतात फायली मायनर गोष्टी खातीर खंयचे बर्थ सर्टिफिकेट ना नाल्यार बॉनिफायड सर्टिफिकेट हाड अशे गोष्टी मायनर इश्यूक लागून परत रिटर्न येतात म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 100 फायली रिटर्न येयल्ले आहा परत एकदा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेरूय तेंच्यांनी सोल्युशन काडलां आनी येता ते 2 तारखेक म्हाका त्यांनी अटल आसरा कॅम्पूय दवरला जेणे करून हे फायली क्लियर जातले पूण हे म्हाजेच न्हू आख्या गोंयभर अशें वयता हे खंय तरी नोटीस म्हणजे फास्ट ट्रॅक करून हे मायनर इश्यूज आहात ते ना घेता तेंचे फायली क्लियर करचे स्पीकर सर दुसरे सोशल वेलफेअर ऑफिस पणजे म्हाका दिसता ते खूब पोरणे जाल्ले आनी ताका लिफ्टूय ना जर जाणटो मनीस जर वयतलो जाल्यार थंय लिफ्ट ना आनी तांकां खूब त्रास जाता आनी GADन तुमकां नवीन प्रिमायसीस दिल्ली आहा परवरी सो ती बेगिनात बेगीन शिफ्ट करची
आणि बेगीनच फंक्शनिंग करची जेणे करून बाकीचे म्हणजे जे लोक थंयसर येतात ऑफिसान काम आपले कामां घेवन तांकां त्रास जावचे ना. डिमांड नंबर 77 रिवर नेविगेशन. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स रो फेरी लॉन्च गोंयांत केल्या बद्दल. म्हाका अजून याद आहा फर्स्ट टायम जेन्ना आमचो मयाचो आमदार प्रेमेंद शेट आनी हांव मंत्री आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां कोचीन घेवन गेल्लो रो फेरी म्हणून. सो आमी ते वयता आसतना म्हणजे ट्रॅव्हलिंगूय आमची विचित्रच जाल्ली. म्हणजे एक मंत्री आनी आमदार दोगूय आमी तिगूय जाण बॉम्बे एअरपोर्टाचेर बेंचांचेर न्हिदलेले आख्खी रात. सो एक म्हणजे एक्सपिरियन्स आख्खे टुराचे ते. आनी जेन्ना थंय पावले तेन्ना प्रेझेंटेशन जेन्ना थंय आमकां दिलें तेन्ना रो फेरीचे हांवूय सरप्रायज हे आनी कहले हे आनी येवंक शकतात काय गोंयांत. पूण येस सक्सेसफुली तेणी दाखयले, घडोवन दाखयले, गोंयांत हाडून दाखयले रो फेरीज कितें ते. आनी हांगासर गोंयांत इंट्रोड्यूस तेका लागून तुजे कॉंग्रॅच्युलेशन्स. म्हाका दिसता वचात थंय पोरने फेरीज काडून रो फेरीज सगळे तूं इंट्रोड्यूस करपाची गरज आहा. स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट तेरेकॉल केरी आहा, परत कामुर्ले आनी तुवें आहा. सो थंयसर बेगिनात एक्सपेक्टेड रो फेरीज येतले म्हणून. तशेंच म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट आतां तिसरी फावट जाली मन्सून सेशन आनी तेरेकॉल आनी केरी हांगा फेरी रॅम्प आहा तो अजून पर्यंत जायना. लास्ट टायमूय रिप्लाय तुमचो येयलो की PWD 11 वर्सां जाली एस्टिमेट केल्या फुडें गेल्या पर रिटर्न येयले 11 वर्सां फायली हेडीन तेडीन नासतात. सो तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटात PWDन काम करूंक जाय. एस्टिमेट तेंच्यांनी केल्यार टेंडर तेंच्यांनी फ्लोट कर. पूण हेतून सफर आमचे स्थानिक थंयसरले लोक जातात. सो हेचेर मातशें सिरियसली लक्ष दिवन ह्या सिजनाक तरी म्हणजे ह्या 6 म्हयन्या भितर तरी तो रॅम्प बेगिनात बेगीन रिपेर करून दिवचो. तशेंच म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचात थंय पयलींचे फेरी रॅम्प्स आहात. वचात ते रिवर बँकाचेर फेरी रॅम्प्स आहात. म्हाका दिसता कांयच न्हू म्हणल्यार 7-8 रॅम्प्स आसतले. ते आयडेंटिफाय करा. कित्याक आयडेंटिफाय करा तेची मिसयूज जाता. आजकाल सगळे यॉट्स बारीक बारीक यॉट्स हाडटात, बोट्स हाडटात, पार्क करतात आनी यूज तुमचो रॅम्प करता. सो ऑफिसराक तुमच्या लक्षांत दिया. कित्याक ना जाल्यार तरी रेंट तरी दिवंक जाय, भाडें तरी तुमकां दिवंक जाय, पयशे तरी डिपार्टमेंटाक येवपाक जाय न्हू. म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट ते रॅम्प यूज करतात. सो हेचेर मातशें लक्ष दिया. स्पेशली आगारवाड्या चोपडे ते रिवर सायडीक सगळे रॅम्प आहात तुमचे. डिमांड नंबर 97 आर्किओलॉजी. स्पीकर सर, पेडणे तालुक्यात एकूच फोर्ट उरला जो अलोर्ना फोर्ट आनी तुवें इन्स्पेक्शनूय केला. कितलींशीं वर्सां जालीं अलोर्ना फोर्ट तसो आहा. एक फक्त सेक्युरिटी आहा थंयसर. आनी जर तो आमी डेव्हलप करीत जाल्यार म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट टुरिस्ट स्पॉट जातलो. कित्याक तेका जस्ट तोंडा फुडल्यानूच आख्खी दर्या आहा, न्हंय आहा. सो ते न्हंयक आमी वॉटर स्पोर्ट्स करूं शकता, अदर एक्टिविटीज वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करूं शकतात. आनी हे जर डेव्हलप करीत म्हाका दिसता वेलनस सेंटर जावं किंवा रिसॉर्ट जावं किंवा इतर गोश्टी कितेंय करूं शकता. पूण ते जर करीत आमकां दिसता गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू येतलो आनी खंय तरी टुरिस्टीक स्पॉट एक बऱ्यापैकी जावं शकता. सो तेचेर एक सिरियसली लक्ष दिया. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 89 पर्सन विथ डिसेबिलिटी. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स मिनिस्टराक करूंक सोदता. कित्याक पर्पल फेस्ट पयलीं तेंच्यांनी नॅशनल लेवल केले, मागीर इंटरनॅशनल लेवल केले आनी म्हाका दिसता एंटायर त्या फिल्डान आमचो मिनिस्टर पॉप्युलर जाल्लो आहा. सो वर्ल्ड फेमस जाल्लो आहा. सो कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन. आनी ह्या वर्सा बऱ्यान बरो तेच्याहून व्हडलो करतलो एक एक्सपेक्टेशन सगळ्यांचें आहा आनी तूं करतलो एक गॅरंटी आहा. दुसरें स्पीकर सर, पॅरा नॅशनल एथलेटीक इव्हेंट ह्योय तेंच्यांनी घडोवन हाडला. हांव पर्सनली म्हाका तेंच्यांनी आपयला एज अ व्हॉलीबॉल प्लेयर. डिसेबल भुरग्यांक व्हॉलीबॉल खेळटा तेन्ना एज अ चीफ गेस्ट म्हाका येयल्लो थंयसर. सो खरेंच बरें दिसलें की डिसेबल भुरगीं सुद्दां व्हॉलीबॉल खेळटालीं थंयसर आनी बाकीच्या स्पोर्ट्सांनी पार्टिसिपेट जाले. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. पूण आनी एक गोश्ट आहा, पयलीं म्हणजे 5-6 वर्सां पयलीं डिसेबल भुरग्यांक लागीं स्पोर्ट्स मीट जातालो तालुका लेवल गोंयांत जातालो. तो परत सुरवात करपाची गरज आहा. पूण हे करता आसतना तुका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वांगडा जाय आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर वांगडा जाय. दोनूय डिपार्टमेंट वांगडा मेळोन करचे पडटले. कित्याक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिसेबल भुरग्यांक हँडल करूं शकनात. आतां फाटल्या दिसांनी म्हाजे कडेन एक ठराव दिल्लो, म्हणजे फिजिकल एड्युकेशन टिचर्स सगळे आख्या गोंयचे तेंच्यांनी म्हाजे कडेन एक ठराव दिलो की आमचो हो स्पोर्ट्स स्टार्ट करचो. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन जर कोण हे ना
मॅन पॉवर ना जाल्यार आमी करता पूण ते करता आसतना सोशल वेलफेअराची म्हणजे तुमचे डिजेबल सॉरी पर्सन विथ डिजेबल हेतून डिपार्टमेंटाची तुमची गरज आहा तुमचे गायडन्स जाय सो इनिशिएटीव्ह तुमकां घेवचे पडटले अंडर म्हणजे तुमच्या सगळ्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक घेवन तुम्ही हो इव्हेंट सक्सेसफूल घडोवंक शकता सो म्हाका खात्री आहा ह्या वर्साच्यान तुम्ही ह्यो स्पोर्ट्स इव्हेंट डिजेबल भुरग्यांक तालुका लेवल आख्या गोंयांत सुरवात करतले म्हणून परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर थँक्यू. Speaker sir, I rise to support the demand number 45, 57, 77, 87, 89 and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 87, सगळ्यांत पयली I would like to thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Archaeology, Sri Subhash Faldesai. कित्याक काल जेन्ना बजेट प्रेजेंट जालें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जाल्यार एक खूब उमेदीची गजाल आमच्या फुड्यान येयली कित्याक स्पेशली इन मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी ह्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन ह्या बजेटा भितर आमच्या मुर्मगांव गोवा फोर्टाक लागून 5 करोडाचो जो प्रोविजन केल्लो आसा बजेटा भितर. सो सर ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता आमकां तुजो खूब खूब धन्यवाद आनी थँक्यू तुमकां ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक आमच्या मुर्मगांव गोवा फोर्टाक लागून हो प्रोविजन केल्लो आसा 5 करोड्साचो. फक्त इतलेंच हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक परत एकदां उगडास करून दिवपाक सोदता कित्याक जो प्रोसेस थंय जावंक जाय आमच्या मुर्मगांव गोवा फोर्टाचो तो अजून खंय पर्यंत म्हाका दिसता कितें स्लो चल्ला. हेजे रिस्टोरेशन वर्क एंड ब्युटिफिकेशन हें अजून पर्यंत प्रोसेसाक खंय तरी आमी अजून मातशें फाटीं उरल्या कित्याक ऑलरेडी आतां 3 वर्सां जायत येवपाक लागलेली. तुमीय थंयसर इन्स्पेक्शन केलां स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलेलो थंयसर तेंच्यांनीय इन्स्पेक्शन केलेलें आसा आनी अजून पर्यंत काम खंय अजून पर्यंत स्टार्ट जाल्लें ना. आनी तेज्या बरोबर जो MPAचो इश्यू आसा जो MPDचो थंयसर तो आमच्या एक्सेसाक लागून तो खंय तरी आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी आमकां अलायनमेंट करपाक एक्सेस दिल्लो आसा पण अजून पर्यंत तो डिमार्केशन तेजें अजून पर्यंत जाल्लेलें ना. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बेगीनच्या बेगीन तें डिमार्केशन जावन ती वाट तरी क्लियर करून हे रिस्टोरेशन कित्याक हांव कंटिन्यूस आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन फॉलो अप करीत आसा. तुमी म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा कित्याक बेगीनच्या बेगीन तेजो आमी एक टेंडरींग प्रोसेस स्टार्ट करतले म्हणून. त्याच प्रमाणे थंय फोर्टा कडेन थंय टॉयलेट फेसिलिटी आमकां गरजेची आसा. तशें कॅपीन फॉर सेक्युरिटी लोक आसा थंयसर तांकां थंयसर रावपाक कांयच ना. पावस पडलो तांकां झाडां पानां रावचें पडटा. सो थंयसर एक कॅबिनाची आनी टॉयलेटीची फेसिलिटीज तशेंच हावजकिपींग स्टाफाक लागूनय तांकां लागून सो हे थोडेशें आसा थंयसर उदकाचें कनेक्शन ना वॉटर कनेक्शन सो तें सुद्दां आमकां थंयसर प्रोवायड करपाची गरज आसा. स्पिकर सर त्याच बरोबर हो आर्कोलॉजीचो जो इश्यू आसा हो आमचो मुर्मगांव गोवा फोर्टाचो हांव एवरी टायम आमच्या हावजान मांडीत आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें हे फुडल्या 1-3-4 म्हयन्या भितर हेजो खंय तरी म्हाका दिसता काम स्टार्ट जावचें अशें म्हाका दिसता आनी ऑनरेबल मिनिस्टर हे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून हे 2-3 म्हयन्या भितर हे काम स्टार्ट करतलो म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. स्पिकर सर त्याच प्रमाणे थंयसर आनी एक इश्यू आसा तोवूय हांवें हावजान हांवें पयलीं हाडलेलो आसा तो वायस रिगल पॅलेसाचो. स्वता आमचो मिनिस्टर येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेवूय येवन तेंच्यांनी थंय पळयलेलें आसा हो वायस रिगल पॅलेस आनी हो इश्यू आसा तो ऑलरेडी युनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपींग एंड वॉटरवेज हेजे कडेन डिस्कस जाल्लो आसा. सो हो वायस रिगल पॅलेस सुद्दां आमच्या हातीन घेवन कित्याक तो MPAच्या अंडर आसा ते रेडी जाल्लेले आसा ते आमचे कडेन दिवपाक बट तेंचे टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा ते आमच्या गोवोरमेंटा कडेन तेंचे कडेन डिस्कस करून म्हाका दिसता हो आमच्या अंडर घेवपाची गरज आसा गोवोरमेंटाच्या अंडर घेवपाची गरज आसा. आनी हें काम आमचें बेगीनच्या बेगीन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर करतलो म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा पूर्ण खात्री आसा. स्पिकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 57 our honorable minister Sri Subhash Faldesai has been working hard to implement the various social welfare scheme to all the section of the deserving governors. एक थोडेशे पॉइंट्स हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगा स्पिकर सर जी सगळ्यांनी हांगा मेन्शन केल्लें आसा विडो पेन्शन
जी 4,000 रुपया मेळटा पर मंथ, हॅविंग चायल्ड बिलो द एज ऑफ 21 अँड ऑल द विडोज ₹2005 पर मंथ. खरेंच एक एप्रिशिएट करपाची अशी गजाल आसा, कित्याक आमच्या हेज्या लागून खुबसो आमच्या ह्या विडोजांक भितर बेनिफीट जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे प्री मॅट्रीक अँड पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप आर फुली डिस्पर्स. हेवूय मॅट्रीक आनी प्री मॅट्रिकेचे भुरगे तांकां फूल डिस्बर्समेंट केल्लेले आसा. तशेंच अटल आसरा योजना कॅम्प हॅज बीन ऑर्गनायज्ड इन डिफरंट कॉन्स्टिट्युन्सी टू क्लियर द कंप्लायन्सीस अँड डिफिशियन्सी. परत सगळे जाण उलयलेले आसा रिकवरी ऑफ 60 crores ऑफ DSSY फ्रॉम द बँक क्रेडिट अँड नॉन एलिजिबल बेनिफिशरीज. Conduct survey DSSY beneficiary to find out bogus, expired, non-eligibility and almost 60,000 non-eligible beneficiaries हेजे कडसून भायर काडलेले आसा, जेच्या कारणान अराउंड 300 lakhs पर मंथ हो गव्हर्मेंटाक फायदो जाल्लो आसा. म्हणल्यार वर्साक 36 crores हो गव्हर्मेंटाक हेजो बेनिफीट जे इलिगली भितर बेनिफिशियरीज आसलेले. नशामुक्त भारत इज टेकन अप ऑन लार्ज स्केल टू पुल द यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन एंड फिल्म स्क्रीन all across the school. Speaker sir, त्याच प्रमाणे ही जी सर्वे जाल्ला बेनिफिशरीचे तेजे भितर थोडीशी अशी गजाली जावपाक लागलेली आसा जे एक्चुअल एलिजिबल आसा, जे लिगलायज आसा तांकां सुद्दां हो त्रास जावपाक लागलेलो आसा, कित्याक तेंचे मंथली डील लागलेले आसा डिस्बर्समेंट. आनी हे कित्याक लागून जाल्लेले आसा, ही सर्वे भितर थोड्यांचे हाय इलेक्ट्रिसिटी बील येयलेले आसा म्हणटा, एज डिफरन्स आसा, नॉन ट्रेसेबल. सो अशी एक जेन्युअन केसीस हांकां सुद्दां खंय त्रास जावपाक लागलो आसा, हेजेर मातशी काळजी घेवपाची आसा. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर आनी जे बेनिफिशरींक आसा तांकां फायनान्शियल असिस्टन्स हो टायमाचेर मेळचो म्हणून. त्याच प्रमाणे एक व्हडलो गजाल हेजे भितर आसा की आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर अँड डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर, कित्याक जो अकाउंट हो DSS बेनिफिशरीचो अकाउंट आसता त्यांच्या अकाउंटान पैसे येयले, 2,000-2,500 येयले काय ते बावडे महिन्याच्या म्हयन्याक आपले काडटा. बट हांगा प्रॉब्लेम कितें जाल्लेलो आसा, बँक जी आसा तांकां झिरो बॅलन्स असल्या कारणान तांकां चार्जीस मारपाक लागलेले आसा. सो एक आमच्या गव्हर्मेंटा कडसून एक बँकींग इन्स्ट्रक्शन वयपाची गरज आसा, जे DSS बेनिफीट घेतात तांच्या लागून हो झिरो बॅलन्साक लागून तांकां ती फायन मारपाची गरज ना म्हणून, जे एक्स्ट्रा तांचे पयशे मंथली कट करता ते करचे न्हू म्हणून. त्याच प्रमाणे जी एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर आसा पळय ती फक्त आमचे साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा आसा. जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा, विडोज आसा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा, हांकां ते एक तर साऊथ गोवा ऑफिसान वयचें पडटा नाजाल्यार नॉर्थ गोवा ऑफिसान पळोवचें पडटा. आनी हे तांकां खूब डिस्टन्स पडटा. तेच्या लागून एवरी तालुकान ही एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर जावचें म्हणून हांव आमच्या मंत्र्या कडेन मागता. तशेंच ती खुबशी लॉट ऑफ पेंडिंग केसीस आर देयर फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एज फार एज DSS एप्लिकेशन्स आर कन्सर्न फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेचेर मातशें लक्ष घालून ही बेगीनचे बेगीन आमची मुर्मुगांवची केसीस आसता ती क्लियर करून दिवची. स्पीकर सर, द मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम द डिपार्टमेंट हॅज ऑफर्ड टू द पीपल ऑफ गोवा. कित्याक हेच्या भितर आमच्या खुबशे लोकांक आनी स्पेशली जाणट्यांक हेच्या भितर आमकां खूब बेनिफीट मेळ्ळो आसा. कित्याक हांगासून लोकांक जेन्ना तेंच्यांनी केन्ना हे देवदर्शन करूं नासलें, हांकां तुमच्या आशिर्वादान, आमच्या गव्हर्मेंटाच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या आशिर्वादान हांकां हे सगळे कडेन वयपाक मेळ्ळें. सो खुबशीं अशीं लोक आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची जे दर्शनाक वयपाक रावलेली आसा. सो ही बेगीनच्या बेगीन जी देवदर्शन स्कीम आसा ती परत स्टार्ट करची. Speaking on demand number 77, I would like to congratulate Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Minister for River and Navigation Sri Subhash Phaldesai for successfully launching two high-tech faster Ro-Ro ferry on the Raibandar Sodan route, giving the company comfortable and safe service. Speaker sir, जशी ही Ro-Ro ferry तुम्ही आता स्टार्ट केली आसा, 2 हाडलेली आसा, आनीकूय तुम्ही हाडपाची आसा. कित्याक अजून पर्यंत आय ऑल्सो मूड अ प्रपोजल, कित्याक हांवें स्वता प्रपोजल घातलेलो आसा की Ro-Ro फेरी आसा ती म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार हरबरसून ती आमची दोनापावला हांगा स्टार्ट करची म्हणून हांवें मिनिस्टर तुमकां ऑलरेडी हो प्रपोजल दिल्लो आसा. आनी हांव मागता तुमकां कितें हो कन्सिडर करचो म्हणून,
कित्याक इट इज नॉट जस्ट फॉर हे तेजे भितर टुरिजम वाडटले वील बूस्ट द टुरिजम हे शॉर्टली द न्यू आनी थंयसर आमचो न्यू क्रूज टर्मिनल येवपाचो आसा मुर्मुगांव पोर्टाचो सो तेजे लागून मागता कितें बेगीनचे बेगीन ही एक रोरो फेरी आसा ती आमच्या मुर्मुगांव हर्बर टू दोनापावला स्टार्ट जावची म्हणून I am also given to understand that River and Navigation Department have built up and infused 4 new double-engine, high-speed conventional ferries. त्यांची नावं अशी दिलेली आसा दूधसागर, मादई, शिवनेरी, सह्याद्री, and by December 2025, the department will bring 2 conventional ferries with high-capacity double-engine, fastest speed, built specially to cater the need of Bethin-Panjim route. This will also go along easy road. Speaker sir. लास्ट उलयतना चड टायम घेयनासतना डिमांड नंबर 89 उलयतना आयज सगळे जाण जाणा कित्याक जे आयज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान जे नांव केल्लेलें आसा गोंयचें नांव केल्लेलें आसा स्पेशली इन द जे आमचे दिव्यांग भुरग्यांच्या मदीं कित्याक आयज जे नॅशनल लेवलाचेर जावं इंटरनॅशनलाचेर लेवलाचेर जावं जो पर्पल फेस्ट जो ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी ह्या फावटी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जो गोवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑर्गनायज करता in collaboration with United Nations and also tied up with Union Government, which is a great news. Further, the department successfully organized 187 different sport at para-national athletic event and also other sports at Bambolim Sport Complex. Successfully para-national swimming championship at Kampal with highest number of participants. Speaker sir, I also like to bring to the notice of Honorable Minister कित्याक हे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तेंच्या लागून पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकां रिजर्वेशन फॉर जॉब इन ऑल डिपार्टमेंट शूड बी मेड कंपल्सरी टू एन्श्योर ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कमर्शियल बिल्डिंग एक्सेट्रा आर इक्विप्ड विथ रॅम्प्स अँड लिफ्ट फॉर असिस्टंट एन्श्युरिंग मंथली फायनान्शियल असिस्टंट टू PWD अंडर DSS स्कीम विदाउट एनिथींग त्याच प्रमाणे मेन म्हणटा तो हे जे भुरगे आसा डिसेबल पर्सन थोडे जाण बेड रिडन आसा हो लास्ट टायम हांवें मंत्र्याक सांगलेलो हो इश्यू आनी तांकां एवरी टायम मेडिकल एसिस्टंट जाय पडटा नाजाल्यार तांकां ट्रॅवल करचें पडटा GMC नाजाल्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलांत तेज्या लागून एक सोशल वेलफेरान तेज्या लागून एक स्पेशल एम्बुलन्स नाजाल्यार एक स्पेशल व्हेकल ऑर्गनायज करची आनी एक हेल्पलायन नंबर दिवचो जे कारणान हे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपाक लागून ह्यो गाडयो आमकां बेनिफीट जातली हे हांव म्हाजें एंड करच्या पयलीं हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टर आयज तुज्या लोकांचो इतलो आशिर्वाद मेळ्ळो आसा स्पेशली आमचे दिव्यांग भुरगे तेंच्या बरोबर तेंची आवय बापायंचो तशेंच आमचे जे देवदर्शन लोकांक तुमी जे धाडलेले आसा ते सगळे जाणट्यांचो आनी आयज म्हाका दिसता जसो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना तशेंच हांव आमचे सगळ्या लोकांचे तर्फेक म्हणपाक सोदतां मिनिस्टराक कित्याक तुमकां भिवपाची गरज ना कित्याक आख्ख्या गोंयकारांचो आशिर्वाद तुमच्या फाटल्यान आसा आनी तुमचो जो फ्युचर आसा हो ब्रायट फ्युचर आसतलो थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं म्हज्या जे सगळ्या कलिगांनी हांव आजचे जे डिमांड आसा 5 डिमांड आसा डिपार्टमेंट ऑफ आर्किव सोशल वेलफेअर रिवर नॅविगेशन आर्किओलॉजी आनी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां ह्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी अपोज द कट मोशन म्हज्या सगळ्या कलिगांनी सबंद सगळ्या भाशणांनी तांकां सगळ्या गोष्टीक अभिनंदन केला तांच्या बरोबर हांवूय तांकां अभिनंदन करता असो मंत्री जो की केन्नाय फोन घेता इमिजिएटली रिस्पॉन्ड करता पयलीं म्हणटा तो म्हणजे आमदाराचो कितें आमदार जेन्ना सगळे मंत्री करता हांव स्पेसिफीक सांगता सो कितें आसता खुबशे फावटी आमदार जेन्ना ऑफिसान आसता लोक मेळोंक येता आनी जर ताका उत्तर दितलो जाल्यार कन्सर्न मिनिस्टराक विचारल्या शिवाय उत्तर गावपाक डिफिकल्ट जाता आनी खरोखरच तो ते करता तांच्यांनी जे काम केलां खास करून पर्पल फेस्टिवल आमचे हालीं अटल आसरा लास्ट 2-2.5 वर्सां पेंडींग आशिल्ले सदां लोक विचारताले पण हांव आतां ठामपणे सांगूंक शकता म्हज्या बिचोलीन 105 लोकांचे अटल आसरा पेंडींग आसले ऑलरेडी 78 लोकांचे फायली क्लियर जावन तांकां पेमेंट सुद्दां आयिल्ले आसा केन्ना केन्ना कशें आसता अशें बरें जाता तेन्ना लोक सांगना पण हल्लीच हांव एका गांवांत गेलो एका दुसऱ्या प्रोग्रामाक गेल्लो असो सर्वेचो हाचो
आणि तेन्ना म्हाका तेंच्या वांगडा दोतोर आमच्या ह्या गांवांतले 15 आयले खूब बरें दिसले म्हाका दिसता खरोखरच जर आमी अशे लोकां फुड्यान वचात त्यांचे स्किमी जे आसा ते पेंडींग आसा जर क्लियर करीत जाल्यार लोकांक खूब मदत जातली आतां हे सगळे उलयतना हांव खास करून सोशल वेलफेराचेर उलयता म्हाका एक इशू जाणवलो हल्लीच हांवें एक सर्वे केल्लो आणि ही जर हांव तुमकां गोष्ट सांगत जाल्यार म्हज्या सगळ्या कलिगांक तुमी सुद्दां एग्री जातले इन्क्लुडींग मिनिस्टर हांव अशेच गांवांनी सर्वे केले जाल्यार कितलेशेच आमचे जे भयणी आसात ज्यांचे मिस्टर म्हणजे तांचे घोव तांच्या बरोबर म्हणजे ते एक्सपायर जाल्यात आमी तांकां आमच्या भाशेन आमी विधवा म्हणटात पण हो म्हाका शब्द वापरपाचो ना सो ताच्या पेक्षा हांव बरो तांकां शब्द म्हणटा आदी माया कित्याक म्हणटात जर ह्या लेडीजांनी जर पळयशात प्रचंड तुका म्हणजे कशें आसता कर्तृत्वान असतात आणि खास करून हे जे आदिमाय असतात तांकां म्हणजे एक सगळे संसार बरो चल्लेलो असता आणि अकस्मात एक दीस अशें जातात की 2 भुरगीं पदराक असतात आणि तांचो जो साथीदार असता ह्या संवसारान नसता तांच्या फुडें खूब व्हडलो प्रश्न येता आणि प्रश्न मल्टिपल असतात आमकां खुबशे फावटी कितें दिसता फायनान्शियलच इश्यू असता फायनान्शियल ना केन्ना केन्ना मोरलय इश्यू तितकोच असता तांकां मागीर भंय दिसता म्हणजे सोसायटी कशी पळयतली बी आणि हांव जर हे एक 5-2 मिनटां घेवन इलॅबोरेट करता ह्या आदिमाय जे आसात हांव 2 ग्रुप करता एक जांकां भुरगीं आसात आणि एक जांकां भुरगीं ना हांव 2 ग्रुप कित्याक म्हणटा कित्याक दोगांयचे प्रॉब्लेम डिफरंट आसा जांकां भुरगीं ना तांकां दिसता की आतां आयुश्यान हेच्या फुडें कितें संबंद काळोखच आसा जांकां भुरगीं आसा तांकां कदाचित दिसता भुरगीं आपली 21 वर्सां जावन व्हडलीं जालीं खंय तरी शिकून जॉब गावतलो आणि आपलो बरो संवसार फुडें सरतलो आणि आय एम शुअर आमच्या ह्या सगळ्या ज्या आदी माया भयणींक तांकां जेन्ना अशें जाता दूख हे सगळ्याकूच जाता कोणाक दूख जायना आपलो मनीस घेतून जावपाकूच जाय पण तेन्ना तांकां जसो आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना हे जातूकसुनी तांकां फील येवंक जाय की आमचे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आसा आमकां भिवपाची गरज ना आणि हो जर आमकां तांकां भिवपाची गरज ना हो जर तांकां कॉन्सेप्ट करतलो जाल्यार आमकां तेचेर थोडो बरो विचार करचो पडटलो म्हजें तर म्हणणें आसा वी नीड टू डू अ प्रॉपर सर्वे हांव कित्याक सांगता हांव 1-2 गांवांनी सर्वे केलो आणि जेन्ना जी परिस्थिती दोळ्या फुडें आयली थोड्यांचो म्हणजे ह्या आदिमाय तांचो हालींच घोव गेला भुरग्यांक शिकपाक जर पयशे ना भुरग्यांचेर शिकपाक पयशे ना हो एक दुसरें कितें जाता घरान एक बापूय नासतना भुरग्यांचेर कंट्रोल नासता थोडे भुरगे ते परिस्थितीचो खरो फायदो घेवन बरे शिकून फुडें वतात थोडे पिड्ड्यारूय जातात भुरगे तांचो मोरल लेवल जाता समाजान तांकां एक्सेप्टन्स तितलो जायना आमच्या हिंदू संस्कृतीन जाणा जो पर्यंत घोव आसता तो पर्यंत सत्यनारायणाची पुजा जाता पुजेक बसोंक गावता ज्या दिसांना सत्यनारायणाच्या पुजेक बसपाक ना केन्ना केन्ना अशें जाता स्वताच्या भुरग्याचें लग्न असलें सुद्दां जाल्यार यजमानपण करपाक दुसरो कोण काका आसता सो हे गोष्टी जर आमी सॉर्ट आउट करतले जाल्यार म्हजे मिनिस्टराक थोडी सजेशन्स आसात सगळ्यात पयलीं एक प्रॉपर सर्वे जावचो अ प्रॉपर आदिमाया सेल तुमच्या डिपार्टमेंटान जावचो जंय ते लेडीक दिसपाक जाय येस 12 दीस जाले 13 दिसा उठतले आपूण त्या आदिमाया सेलान वतले त्या सेलान वचून कन्सर्न पर्सन आसतलो ही नीड टू बी प्रॉम्प्ट अप म्हणटात तसो सर्वे जावन आमी जर पळयशात जाल्यार खुबश्या डिपार्टमेंटान आमी कला सन्मान सगळे सन्मान दिता ह्या आदिमायांचो कित्याक सन्मान करचो न्हू अशी आदिमायाचो वर्सां इयरली आसपाक जाय जे आदिमायेन आपल्या भुरग्यांक सपोज ती 40 वर्साचेर आनी भुरगे 10 वर्साचे आसाचे एक्सपायर जाला तिचो फुडें भुरगो वचन बरो शिकलो बरो एंटरप्रिनर जालो किंवा ती स्वता एंटरप्रिनर जाली केन्ना केन्ना कशी परिस्थिती इतकी बरी आसता तिका घरा भायर पावल घालची गरज पडना धंदो बी आसता खूब ती जाली आला तिचो सन्मान करपाचो तिसरें म्हणटात ते गांवांनी आदिमाय केंद्र करचे असे खंय केंद्र करचे ज्या केंद्रात ती वचू शकता ती खचलेली असता जंय ती मनोरंजन करू शकता मिक्स जावं शकता केन्ना केन्ना आमी हळदी कुंकू करता पण तांकां आफयना पण तुमकां हांव एक सांगता म्हज्या मतदारसंघात आमची शिक्षा योजन ही संस्था आसा ह्या असल्या सगळ्या आदिमायांक आमी सगळ्या प्रोग्रामांक मिक्स करून घेता इनफॅक्ट हांव तुमकां सांगता म्हज्या पर्यंत जाता तो पर्यंत आमी मदत करता पण एज अ MLA आमी सगळे करू शकना सरकारान हेचो हातभार घेवपाक जाय तांकां शिकोवपाक फुडले तांकां स्किलिंगय करून दिवपाचें केन्ना केन्ना काम करीन सारकें दिसता जोडीन सारकें दिसता पण ते स्किल जर करतले आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंग म्हणटा हे तांकां करपाक दिवपाचें हाचेर तांकां सपोर्ट करपाचो सो दॅट दे बिकम इंडिपेंडंट
आणि प्लस हल्लीच हांव आमचे मंत्र्याचे अभिनंदन करता कित्याक विडोवंक तांच्यांनी 4,000 रुपया केले ते म्हाका दिसता हे जर मातशे थोडे तांकां वाडयले जाल्यार तातूंत काय हे जावपाची ना कित्याक कन्सिडरींग द ग्लोबली इन्फ्लेशन जे जाला ते 4,000 बी आज कितले कमी जाता डेफिनेटली तुम्ही तुमचे सगळे क्रायटेरिया घाला क्रायटेरिया फॉलो करात बट यू नीड टू सी दोन एंगल पळयात एक फायनान्शियल एंगल पळयात आणि एक तुम्ही तांकां अपलिफ्ट करतल्यात म्हाका दिसता शुअरली मिनिस्टरान पेपरार बरयता म्हणजे ताका डेफिनेटली यू वील कन्सिडर इट व्हेरी पॉझिटिव्हली बाकीचे गोष्टी जर सांगपाचे म्हटल्यार म्हाज्या दिसता खूप कलीग उलयल्यात जे सोशल वेलफेरा मार्फत DSSY दयानंद सोशल सेक्रेटरीन तांकां जे पयशे लोकांक मेळटात जशे प्रत्येक गव्हर्नमेंट सर्वंट किंवा प्रायव्हेट सर्वंटाक म्हयन्याचे 7 दीस जातकसुनी पगार मेळटा एक अपेक्षा असता आणि तो पगार मेळटकसुनी कितें कितें आपले म्हयन्याचे डिमांड आसा तसे जरी हे पैसे कमी असले खूपशे आमचे जाणटे लोक या 2,000 रुपयांक रावता जाता तितले मुख्यमंत्र्याक आणि मंत्र्याक सांगता की तांचे पैसे आम्ही कितें करता आम्ही आमचे सरकार खूप बरे काम करता त्यांचे डेफिनेटली पैसे दिता नाल्यार चवथ येताना आम्ही सगळे क्लियर करता तसे न करता महिन्याच्या महिना जणू काय त्यांचा पगारच अशें आमी तांकां दिवपाचो प्रयत्न करचो मंत्र्यान खुबशे स्मूथनेस हाडलेले आसा आणि एक सोशल वेलफेराचे उलय हल्ली आमचो जो यूथ आसा तो खूप भरकटलेलो आसा केन्ना केन्ना वायट संगतीक गेल्लो आसा ड्रग्स अल्कोहोल ही जी रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसा ही NGO मार्फत जाणा आमच्या डिपार्टमेंटान पॅलेटिव्ह केअर जे आमचे फोंडा आसा ताका सपोर्ट करता खुबशा ते स्ट्रीट प्रोविडन्स तांकां बी सपोर्ट करता पण हे रिहॅबिलिटेशन सेंटराचेर असो सपोर्ट करपा जाय परत तो भुरगो समाजान येवन ताणें आपलें काम करपाचें शिकपाचें जॉब करचें आपलो संवसार करपाचो तेन्नाच तो खऱ्या अर्थान तो म्हणजे आमकां सक्सेसफूल दितलो आनी काळाची गरज कोणाच्या घरान जावंक शकता आणि हे जे सगळे गोष्टी तांचे डिपार्टमेंटच अशें आसा की जे सगळे म्हणजे अशे सगळे लोकांचे प्रॉब्लेम पळोवन इतले दुखता आणि आज इतलेच बरें दिसता की लेजिस्लेचर आसा म्हणून हांगा हांव हे गोष्टी मांडू शकता दुसरें म्हणटा ते 2च मिनटां घेता रिव्हर नॅव्हिगेशनाचेर सगळ्यात पहिले धन्यवाद म्हणटा तुम्ही रो फेरी घातल्या जरी ती मया मतदारसंघाच्या लोकांक चड झाली आमचे बिचलचे लोक मयाच्यान वतात आणि एक सांगपाचें म्हटल्यार मंत्री आमची जी सारमानस ती मार्सल जी फेरी पॉयंट आसा तो मातसो इम्प्रूव्ह करात तो रॅम्प गेल्लो आसा आमचे खुबशे भुरगे जे मडकय बी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वतात ते त्या रस्त्यांतल्यान वतात आनी तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता एट द सेम टायम हे जे न्हंय आसा हे डिसिल्ट आनी हे करपाचे डिसिल्ट करचे पडटले कित्याक केन्ना केन्ना तिसरी फेरी बोर्ड घालपाक जाय फेरी बोर्ड आनीक चड हे जावपाक जाय म्हणजे लोकांनी वापरूं जाय तुमचो जो फेरी टायमींग आसा ताचो डिस्प्ले प्रॉपरली करा CCTV मॉनिटरींग करा आतांच म्हाका दिसता आमच्या म्हजे ऑनरेबल कलीग फळदेसान सांगले राजेश फळदेसान सांगले की केन्ना केन्ना खूब तेंपता डिजिटल पेमेंट सिस्टम काडा ते सकाळीच कोण तरी म्हणटाले हातीन नाका आज सगळें चेंज जालें डिजिटल पेमेंट सुरू करा आणि एक सांगता फ्युचर आता म्हणना एक विजनरी प्लॅन दवरात कन्सिडरिंग गोवाची जागा एक फिक्स आसा आमचे जे सगळे रस्ते आमी कितले बांधले जाल्यार सदांच कंजेस्टेड आसता आज अशी परिस्थिती आसा असेंब्लींतल्यान जर म्हापशा वतलो जाल्यार चितचे 10 वेळा पडटा सो फ्युचर वॉटरवेज ट्रान्सपोर्ट जावपाक जाय आणि तो विजनरी प्लॅन करून तुम्ही तुझे प्लॅन करा म्हणजे त्याच्यामुळे खूपसो जो ट्रॅफिक मया साइड बी वता आमोण्या साइड बी वता दे कॅन यूज दॅट हो फ्युचर प्लॅन आमचो आसपाचो लास्ट एकच सांगता एकच मिनिट आर्किव डिपार्टमेंटाचे आमचे जे सगळ्यांनी उलयल्ले आसात आमचे जे हे आसा जे आमचे पेपर्स आसा जे पुर्तुगीजान आसात ते जाता तितले सगळे ट्रान्सलेट करा इंग्लिशेन आणि अंडर द गोवा पब्लीक रिकॉर्ड 2023 आणि हे सगळे रिकॉर्ड म्हणजे लोकांक पळोवनी बी ते केमिकल रिस्टोरेशन करपाक जाल्यार ते करात आणि हांव एक सांगता की एक कोर्स आसता स्पेशलायज कोर्स सिटीज त्या कोर्साचें तुमकां नांवूय सांगता हांव तुमकां हो जो कोर्स आसता स्पेशलायज ट्रेनिंग कोर्स इन रिस्टोरेशन सायन्स जाताले खंयच्या तरी फ्युचरान इंजिनियरींग कॉलेजीन सुरू करा दोन गोष्टी जातले ह्या भुरग्यांक जॉब मेळटले गोंयभर न्ही देशभर मेळटले इंजिनियरींग कॉलेजीन खंयच्या तरी सुरू करूं येता एक नवें हें आसा आणि सेकंडली हाची खूब ह्या भुरग्यांची गरज पडटली ह्याच्या फुडें रिस्टोरेशन सायन्साची आज खूब गरज आसा देव बरें करूं
I rise to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Speaker sir, demand number 57, Atal Asra Yojana. Speaker sir, Atal Asra Yojana दिसता एक अशी स्कीम जी सर्वसामान्य आणि गरीब लोकांक हेजो भरपूर म्हणजे भरपूर फायदो जाता. नवे जर घर बांदतलो Speaker sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those in favor may say no. Against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, अटल आसरा योजनाचेर उलयतालो आनी म्हाका दिसता ही सर्वसामान्य मनशाक गरीब मनशाक हेल्प करपी स्कीम. ह्या स्किमीन नवें घर बांदपाक 3 लाख आनी हावज रिपेर करपाक 1.5 लाख रुपया मेळटा आनी म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो आमच्या सर्वसामान्य लोकांक जाता. स्पीकर सर, एकूच हितून इश्यू आसा की कितलीशीच म्हाका दिसता एप्लिकेशन्सां जी घातलेली आसा ती काही कारणाक लागून सगळी परती आयिल्ली आसा. सो ह्या स्किमीक लागून म्हाका दिसता एक स्पेशल एक चॅकलिस्ट करपाची गरज आसा. जंय जेन्ना ती स्कीम फॉर्म भरता आनी जेन्ना अप्लाय करता एप्लिकेशन दिता तेच्या बरोबर तेन्ना सगळे डॉक्युमेंट्स इंटॅक्ट आसा काय ना आसा हे चॅक करपाक जाता. नाजाल्यार एक आशेन कोण तरी घर बांदपाक लागून जावं रिपेर करपाक लागून जेन्ना स्कीम अप्लाय करता ती 2-3 म्हयने तांकां दिसता की आतां आपले पयशे येतले आनी फायनली तांकां कळटा की फॉर वॉट एवर रिजन तेंचें एप्लिकेशन जें आसा रिजेक्ट जालेलें आसा जावं डॉक्युमेंटेशन इनकम्प्लीट आसा ताका लागून हे परते आयिल्ले आसा जाल्यार तांकां परतूनय हो सगळो प्रोसिजर आसा हो परतो करचो पडटा. सो ताका लागून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की एक चॅकलिस्ट जेन्ना एप्लिकेशन घेता तेन्ना ते एक चॅकलिस्ट करपाचें आनी एप्लिकेशन ते सगळे कंप्लीट डॉक्युमेंटेशन वांगडाच घेवपाचें. स्पीकर सर, DSS-Y स्कीम एक अशी स्कीम जी म्हाका दिसता सगळ्या घटकांतले हितून जावं ते सिनियर सिटीजन आसूं जावं ते स्पेशली एबल्ड आसूं जावं ते विडो आसूं त्या सगळ्यांक म्हाका दिसता ह्या स्किमीचो फायदो जाता आनी एक फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणून तांकां रेगुलरली सिन्स द टायम आमच्या मनोहर भाई पर्रीकरान ही इंट्रोड्यूस केल्ली तेन्नाच्यान आयचो दीस पर्यंत ही स्कीम आमच्या लोकांक मेळत आसा. हांव हेका लागून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेटूय करता. पूण हेच्या बरोबरूच म्हाका दिसता सगळ्या MLAंनी आपले एक हें दाखयल्लें आसा की ह्या स्किमीची जी रक्कम आसा हितून वाड जावचो. कित्याक ज्या तरेन म्हारगाय वाडल्या म्हाका दिसता ह्या स्किमीनूय रिविजन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम MLAंनी हेज्या बद्दल रिक्वेस्ट केलेली आसा. सो म्हाका दिसता हे मनार घेवन हेजी जाता इतले बेगीन ह्या मानधनान तेंच्यांनी वाड करची. स्पीकर सर, विडो पेन्शन जे बऱ्यांतले बरें डिसिजन जे 4,000 बिलो म्हणजे ते जर भुरगीं तेंची बिलो 21 इयर्स आसा जाल्यार ताका त्या महिलेक 4,000 रुपया मेळटा आनी म्हाका दिसता हे बऱ्यांतले बरें डिसिजन आमच्या गव्हर्मेंटान घेतलेलें आसा. स्पीकर सर, ऑल द मॅट्रीक स्कॉलरशिप्स हॅव बीन फुल्ली डिसबर्स्ड. एक फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणून जेन्ना भुरगे शिकता गरीब भुरगो शिकता आनी तांकां फायनान्शियल असिस्टन्स मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो तेंच्या शिक्षणाकूय जाता. एक कितें तरी तांकां मानधन मेळटा आनी तेंच्या शिक्षणाक लागून जावं ते बुक्स आसूं जावं आनीक कितें घेवपाक तांकां गरजो आसूं हो जो फायनान्शियल सपोर्ट आसा हांकां हेजो भरपूर फायदो जाता आनी ताका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता. स्पीकर सर, पॅलेटिव्ह केअर फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम It started with Dilasa Hospital, Ponda, to take care of the outpatients having severe non-curable disease which cannot be treated at home. Speaker sir, this is one of the major achievements of Social Welfare Department आणि म्हाका दिसता एक बऱ्यांतली बरी स्कीम ह्या आमच्या गव्हर्मेंटान दिलेली आसा. नशा मुक्त भारत. Speaker sir, Nasha Mukt Bharat is taken up on large scale to pull out the youths from drug addiction and films are screened all across the school. Speaker sir, एक अवेरनेस प्रोग्राम जो स्कुलान आसतना भुरगो कित्याक यंग मायंड्स आसता तेन्ना ते दिशाभूल जावपाची तांकां भरपूर चान्सीस आसता आनी तांकां परते जाग्यार हाडपाक तांकां परते दिशेन हाडपाक एक अवेरनेस म्हाका दिसता स्कीम जी चलिल्ली आसा आनी एवरी स्कुलान हेजो अवेरनेस जाता हितून फिल्म्स दाखयता एक सर्टन एजा पर्यंत हेजो भरपूर आमकां फायदो जाता आनी जी दिशाभूल जावपाची भुरगीं यंग एजीर आसता यंग मायंड आसता तेन्ना तांकां ते सारक्या ट्रॅकार येवपाचो हेजो भरपूर फायदो जाता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम मॅक्झिमम आमदारांनी हेज्या बद्दल उलयल्लें आसा की ही स्कीम जी आसा ही रिस्टार्ट जावची
म्हाका दिसता सगळ्या धर्मांतले लोक जे आसा आनी जेन्ना ते पिलग्रिमेजीक वता तेन्ना ताका ह्या स्किमीचो स्पेशली सिनियर सिटीजनाक भरपूर फायदो जाता. आमी हेज्या पयलीं कितलेशेच लोकांक सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमी देव हेच्या पिलग्रिमेजाक धाडलेले आसा आनी फक्त ही स्कीम परती सुरवात जावची ही सगळ्या आमदाराच्या ऑफिसांनी कितलेशेच लोक येता आनी तेंची मांग आसा की ही स्कीम रिस्टार्ट जावची म्हणून. सो ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आनी एकदां हेजेर थॉट दिवचो आनी ही स्कीम रिस्टार्ट करची. Speaker sir, demand number 77, river navigation. Speaker sir, first and foremost, I congratulate Honorable Minister for introducing ro-ro ferries. म्हाका दिसता एक बऱ्यांतली बरी तेंच्यांनी फेरी सिस्टम जी आसा रो फेरी ही आमच्या गोंयांत इंट्रोड्यूस जालेली आसा. स्पीकर सर, इन माय कन्स्टिट्युएन्सी म्हाका एक फेरी हे लागता सर्वीस लागता बेतीम आनी पणजे आनी स्पीकर सर हजारांनी लोक ह्या फेरींतल्यान बेतीम पणजे फेरींतल्यान कम्यूट जाता. हितून स्पीकर सर म्हणजे सकाळीं 7 सुरवात जाता ती रातची म्हणजे 10 जायसर बंद जायसर फेरी ही सदांच एक बिजी रूट आनी ह्या फेरीन आमी सदांच रिक्वेस्ट करता की 2 फेरी आसच्यो सामक्यो गरजेच्यो आनी कितलेशेच टायम अशें जाता ड्यू टू ब्रेक डावन जावं ना फॉर एनी अदर रिजन हांगा कितलेच फावटी एक फेरी आसता आनी स्पीकर सर भुरगीं आसूं जावं कामाक वता ते लोक आसूं म्हणजे एक सायडीन जेन्ना स्कूल सुटून परते घरा येवपाक लागून तांकां पावूण वर 1 वर ह्या म्हणजे फेरी पॉयंटाचेर येवन ते उरतात. सो हेका लागून ह्या रुटाचेर रेगुलरली 2 फेरी आसच्यो असो म्हाजो डिमांड आसा आनी म्हाका दिसता हेजी इम्पॉर्टन्सूय आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक खबर आसा आनी खात्री आसा तो हेजेर हे लक्षांत घेतलो आनी थंय पर्मनंटली 2 फेरी दवरतलो. स्पीकर सर, हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार आमच्या बेतीम पेंजीम रूट हो सामको बिजी रूट जो आसा थंय तेंच्यांनी रो फेरी ज्यो आसा ह्यो तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करच्यो. स्पीकर सर, ब्युटिफिकेशन ऑफ पेंजीम आमचो बेतीम पेंजीम फेरी रूट आसा बेतीम जो आमचो हें आसा फेरी पॉयंट हो ब्युटिफिकेशन करपाक लागून हांव रेगुलरली आमच्या हावजान डिमांड करीत आशिल्लो आनी म्हाका सांगपाक बरें दिसता आफ्टर कॉन्स्टंटली रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल मिनिस्टर हो आयज डिमांड तेंच्यांनी म्हणजे पुराय जाल्लो आसा. पुराय जालो म्हणजे ऑलरेडी हो फायनलायज जाल्लो आसा आनी आमचो डायरेक्टर भोसले हेंचो म्हाका भरपूर ह्या हितून सपोर्ट आसा आनी हो बेगींतल्या बेगीन जो आमी रिक्वेस्ट ब्युटिफिकेशन आसा ब्युटिफिकेशन ऑफ रॅम्प जो केल्लो त्या बेगींतल्या बेगीन काम तेंच्यांनी सुरवात करचें कित्याक ऑलरेडी अप्रूव जाल्लेलें आसा. पावस काबार जाता जाता तांकां हें काम सुरवात करूंक मेळटलें आनी मेजर थंय एम्युनिटीज जावं आमी सदांच म्हणटा की एक शेड आसची जावं एक टॉयलेट ब्लॉक्स थंय आसचो ते सगळे ह्या आमच्या ब्युटिफिकेशनान त्या हितून आसा. सो बेगींतल्या बेगीन सुरवात करची कित्याक सांग हितून जेन्ना कम्युटर्स आसता आनी स्पेशली हांव सदांच म्हणटा की बायल मनीस जी आसता सो तांकां केन्ना जर वॉशरूम यूज करपाचो आसा जाल्यार तांकां थंय वॉशरूम फेसिलिटी कांयच ना. सो म्हाका दिसता जर हो ब्युटिफिकेशन जालो जाल्यार हेजो फायदो सगळे कम्युटर्सांक जातलो आनी स्पेशली बायल मनशाक जातलो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हो डिमांड जो आसा हो तेंच्यांनी पुराय करचो. स्पीकर सर, वॉटर मेट्रोज आमी जेन्ना म्हणटा वॉटर टॅक्सीज पुर्तुगीज टायमार आमी वाफर म्हणटाले आनी वाफर ही सिस्टम जी आसा ही सगळ्या आमच्या गोंयभर तेन्ना चालू आसताली. आमी आयज सुद्दां जर केरला वचत जाल्यार म्हाका दिसता वॉटर टॅक्सीज वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा हें आमकां थंय पळोवंक मेळटा. एक बऱ्यांतलें बरें डिसिजन म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत हें परतुनूय सुरवात करपाची गरज आसा कित्याक रोड्स आनी ट्रॅफीक जॅम्स हे आमी कंटिन्युअसली पळयता आनी जर हो आमकां सेकंड ऑप्शन वॉटर टॅक्सीज आनी वॉटर वेज जर आमकां यूज करूंक जातलो हेजो भरपूर फायदो म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांक जातलो आनी हांव वेलकम करता ह्या तेंच्यांनी नवो जो प्रपोजल हाडला पळय ताका. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 89 डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. Speaker sir, I congratulate Honorable Minister for series of events. Speaker sir, first success of 2 International Purple Fest, successfully organizing 187 different sports, para-national athletic events, and also sports at Bambolim Sports Complex. For successfully para-national swimming championship at Kampal with the highest number of participants. For starting full-fledged spinal cord rehab center at Rugnashara at Bambolim, where so many patients are getting treatment for small nominal fees. हितून स्पीकर सर माझे जाणकार माझे फ्रेंडूय कोण तरी एक्सिडेंट जावन आसा आनी खरें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां की हेजो फायदो कितलो सामान्य मनशाक जाता. म्हणजे हेजे जे ते फिजिओथेरपी आसा आनी ते रावपाक सुद्दां आसा एक नॉमिनल चार्जीस भरून
एक सर्वसामान्य मनशाक थंय रावंक मेळटा, ट्रिटमेंट घेवंक मेळटा आनी कितलेशेच लोक हांगा फिजिओथेरपिस्ट खंयच्या भायरच्या गांवांतल्यान येता आनी आमच्या लोकांक ट्रिटमेंट दिवन सारकें करून तांकां परतून धाडटा. हेका लागून हांव आमच्या मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता. Speaker, sir, the next International Purple Fest, the government of Goa has collaborated with the United Nations and also tied up with Union government. And I'm sure that it will be even bigger and successful event compared to the last earlier ones. म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलो बरो पर्पल फेस्ट इव्हेंट आनी व्हडल्या स्तराचो पर्पल फेस्ट इव्हेंट आमकां ह्या फावटी पळोवंक मेळटलो आनी डेफिनेटली हो हेज्या म्हणजे पयलीं जें जालें हेज्याकून आमकां बऱ्यान बरो आनी सक्सेसफूल इव्हेंट हो आमकां पळोवंक मेळटलो. स्पिकर सर 10 सेकंडान एंड करता. स्पिकर सर, ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जो आसा आमी सगळ्यांनी पळयलां की हावजान एवरी टायम म्हाका दिसता तेजें जें काम आसा हेका लागून सगळे मॅक्सिमम MLAs जे आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी म्हाका दिसता खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें काम तो ह्या सगळ्या तेजी जी खाती तेंचे कडेन आसा तो खरो जस्टीस दिता आनी जी खाती तेंचे कडेन आसा हितून पुराय ते बरें आपले मन लावन काम करता आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता गुरुप्रसाद पाबसकर तेंचोय तांकां भरपूर साथ आसता आनी ह्या डिपार्टमेंटाक ते जस्टीस दिता. स्पिकर सर, आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ऑल हिज गुड वर्क. थँक यू व्हेरी मच. ठीक आहे. आय थिंक वी हॅव ऑल सगळ्यांनी उलयलां, चड उलयना, बट आय वॉन्ट टू स्पीक समथींग अबाउट हिम. ऑनरेबल मिनिस्टर, सोशल वेलफेअराची उलयता आसतना ही हॅज डन लॉट ऑफ वर्क देर. lot of even DDS5 तुगेले plus तुगेले all this, but there are issues there. Issues म्हळ्यार कितें थिंगा इतले तुवें हें केलां, you have curtailed it. इतले you have segregated those who are not required, who deserve everything. आतां तें इनक्रीज करपा जाय. इनक्रीज कितले करतलो? लोक म्हणटात आमचे we will that it is not possible with a small amount of 2,500, 3,000. So if we could give them a higher pension once and for all, because the last time we have increased it is quite a long time. So perhaps we could make it more than 5,000 or 6,000 rupees minimum, because almost 30 crores he has saved due to extra, recovered from all the people. Plus monthly we are saving some money. Why the budget put extra हात कित्याक पत्ती धाडपा जाय? ते यूज करूया लोकांक. एक्झिस्टिंग बेनिफिशरीज आज सेग्रिगेट जाले. when it was first started आमी पयलीं उलयताले segregate them, find out who is good, find out who really deserves. Some people are there who don't deserve it, so segregate them. Now they are almost segregated. आणि आता रिकवरी करता आसतना I would request the minister, recovery कोण आता, some people can't give. Stop the recoveries, because the recoveries, I know government department आणि various issues आहे. कोणा पयशे सुबेश पावले, कोणा सॅलरी पावला, कोणा ग्रांट्स पावला, कोणा आनी कितें पावला. रिकवरी हार्डली कितें जाता. सो हे बारीक मनशांनी कित्याक रिकवरी करप? हांव जाणा they have misled the department and they have taken money. पण कितले पयशे ते आनी कोण ते मनीस? Find out who they are. No, some people might be genuine also. सगळ्यांक रिकवरी करूंक जायना. So I would request the minister to see that recoveries म्हणटे सारकें हेंच होईल. आतां deputy director South Goa, take power din, whether we could handle some of the things from there instead of coming to the head office. Now computer service जाला हा, online जाला हा, linking जाला हा, KYC जाला हा, तुगे सगळें जाला हा. Why not South Goa office? Speedy disposals. सोशल वेलफेअर तुगेले आतां कितू पेंडिंग आहाय. DSS जावं तुगे हें जावं तुगेले senior citizens जावं कितें पेंडिंग आसता. Try and see if they can clear it, because they are all genuine people. Most of them are genuine. I know you have a system in place. I know you have improved. But लोकां म्हणटे केन्ना उणी जायना. कितलें कर तूं क्रिटिसायज करपा मनीस आसतलोच, बट ते क्रिटिसायज करपा तूं काम करून असो रावं नाका. You put some more systems in place, get something better than what is happening. No doubt you have done something good, but don't stop at that. Give better service, which will improve your TRP. आता DSS तुवें आतां मेसेज धाडपा लागलो तुवें दिसांनी DSSाक की तेंगे आधार कार्ड स्टेटस सर्टिफिकेट हे आतां पावस आहा. पावसांतल्यान ते बाडी कितको येतले जाणटे मनीस? You given them 3 months. 3 months is rainy season. Make it you give them notice and give them 6 months. आज पास करून तेंगे न्ही थोडे बोद ना जाता आनी कितें जाता.
but at the power bill, try and see whether you can settle. Power bill actually is one like if you have a higher power bill, you have discontinued their DSS. See, they are genuine people. If you could, Speaker sir, if you could, adjust them to some level. Because आज की जाता आज 1.5 लाख 2 लाख bill आता, combined family bill असोता, combined joint house असोता. So it doesn't mean that his bill is one. And कितले पैसे and who is the person? I'm on a point here. Who are we targeting? When big fellows are going escaping just under the carpet, and you hardly you hardly know about how many people have been escaping the carpet, under the carpet. Why this small fellow, Speaker sir? I know you are doing a good job. I'm not criticizing. You have done a lot of things there, but in this social welfare department, it is a department which is you will never be. There will be people who are complaining on you. Time are melona mo DSS. Time are melona. Ani kit melna. Together, I have pointed out to the department. I hope now all your utilization certificates, everything are going in place, and the dispersing is happening properly. So I know it is improved, but see that more focus is put, Speaker sir. River navigation and उलयता आसतना आणि एक गोष्ट train पडे हा आमची scheme on the train. You're giving trains to various religious pilgrimages. आता वालांकिनी fees थांब गेले 7 तारीख गेले. I mean September हा. Try and give us a train during that season. Instead of giving the train on other seasons, I'm not saying you give other religions whenever you want and my religion. No, it's not. There is no mine and your religion. There is only one religion. Religion is humanity. Humanity lagun thank us for festa disan dil dale in the month of September. As it is, people are demanding more trains. Train hoita ek disan patyata te 2 dis dur munta. There are a lot of issues. We have been continuously following up. I'm Guroitha department railways and train koremo. Everybody is writing to us. Not that only one person is writing and he claims that he does it and finally a photo hai to apani kyalamo. No. Everybody is doing their work. Some people are doing their work and some people are doing their work and not making a show out of it. I always believe when it comes to work, our country lasts not because of people like us. Our country lasts because of the small man who does his job sincerely without even any expectation. So I would request you to help them and see that train comes during that season. Speaker sir, river navigation आज जुलै तास navigation आज तुका बऱ्या मुनिसा आहे थिंगा मुनिसा आहे सोले आमकां देखो चड उगत जाला आम गार धाडटाय पण थिंग गार धाडणे कोणाकूच थिंग मुनीस तेसो आहाय थोडे मात सांबाळ तेंगा चड हितून नाका चड हितें ते परिकार टायमाचेर सांगले ते दोन दादागिरी करताले ते आज पासून करतात ते सोय डिपार्टमेंट बरें कर आमगे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स पड्या पळयते रिवर नॅविगेशनात तुगे फेरी ती धाडले इनलँड वॉटरवेज आमगे फेरी हा राशोर I know it's working, but जोतर जात जाल्यार ती बरें आनी कितें तें करपा मेळटा फॅसिलिटी आमकां न्हय तुमी कितल्यो फेरी घेताय आमकां एक न्यू घालो मेळटा जाल्यार चोय तुगे सोलो फेरी म्हण तूं बरी आहा तुगे आतां न्यू फेरी जाले रोरो फेरी जाल्या रोरो फेरीचेर तूं क्रिटिसिजम येतलें तें घेवन बसपाना बरें केल्यार कितें जाल्यार आहाच and when something new starts always there is some criticism. Audit मातशें चोय all ferries. See that there are no more incidents. It harms your TRP. जेन्ना ती फेरी कितें कॅप्सायज जाता तेजे मागीर ते फेसबूक म्हणटा तो आयतो मेळटा तो फेक बूक जालो आहा ते चालू आहा तेजेर सो सी इफ यू कॅन एवॉयड इट आर्किओलॉजीन आय put some 2-3 questions where safeguarding diverse forms of cultural legacy and protection of heritage तेजे मागीर 2 क्वेश्चन आहे we are looking forward to see that heritage जावं ज्यो वस्तू जावं आर्किओलॉजी आहाय त्यो बऱ्यो मेंटेन जावपाच्यो बऱ्यो हें जावपाच्यो स्पीकर सर talking on empowerment of persons with disability Purple Festan तुवें बरें काम केलां I was also with you next time also you call me I am there we will work together no problem whatever you give me we will work I have seen first time इतू वर्सां म्हाका सदां I am lucky म्हाका मुगे 4 टर्म जालीं हां this is my 4th term I have not seen केन्ना पयलीं चोवूं ना की persons with disabilities कितें केलां म्हूण first time I have seen it's really nice again I am telling you there will be somebody who will criticize you forget it there will be some people who will criticize this but ani borkur try and put some more things what you can add now you are an expert you are already become master in that trade see what more better in that same money even ani git facility diupa metta where there is loss in revenue where people are not see here is a place where you can't think of making money you have to think of giving best facilities in the existing setup Rare, Master Rare.
तूं मातशें ते कानाकुता उलयनाका आमी हिंगा आहाय. So Speaker sir, so what I am saying is that I want to tell the minister, try and give some more facilities to them, put some more things in place where you know some places we could work. And I'm always there with you. There is no question. Now rehab center together, rehab center is one of the best thing we have done. Tej bhashin Purple Festak, I know transport ani issues जाताय. Loka adpak orpak. See if some focus can be made there. Try and start in advance. Don't wait for the last minute. Because if you wait for the last minute, there are persons with disabilities. So you cannot wait for them for the last minute. You have to start something first. So I know you have given a lot of chairs. First time they have been given bikes, they have been given wheelchairs, they have been given one more small thing. When you give everything, take value asna. I am a fellow who is giving everything and take my value asna. You come here, rao re, maase rao re baba. Tu almanis re. You are rao re, maase rao re baba. तू व्हडलो मनीस रे you are big together. So what I am saying, Speaker sir, some people are इलेशें थोड्यांक abuse जाता, थोड्यांक मेळटा थोड्यांक मेळना, थोड्यांक दोन पाट मेळटा. Try and keep a check. Your equipments which are going, I have seen personally, थोड्यांक दोन वस्तू मेळ्ळे. You know, due to political patronage, some reason, somebody is getting extra. But extra मेळ्ळे काय problem ना. कोणाक मेळना तेका I have seen case where I know now people are also that rate is increased. Those people who have had heart strokes and they also want wheelchairs, they also want. I know, I have understood. I mean, GMC we go for that, they want wheelchairs and all that. I know it is a big thing, but Speaker sir, I wish they could help more people. Speaker sir, public places and department and facilities and just I'll finish it in 2 minutes. Director of Social Welfare is not completely accessible by for disabilities, people with disabilities. Regional office, employment office, Ram Shakti Bhavan Pato, not fully accessible, thank parking na, ani kitna. Director of Art and Culture also doesn't have full facilities. I know it is this, ramp is leading to the second floor, which is quite a big ramp and the height is very big. How will they go up? There are a lot of issues on Shortcut. Transport on the Junta House, transport also doesn't have all the facilities for this. KTC bus stand doesn't have washrooms and toilets are not completely accessible for PWDs. Panjim traffic sen, chalan ditai tinga. Chalan ditai tinga to get facility na. Chalan na koi thai but disabilities, thank facility na. Try and focus on it. Panjim Polytechnic also, there are no two places ramps na. Speaker sir, I finish within 1 more minute. There are some issues and we have raised some issues, Speaker sir. Social welfare and I would expect you to do better, I know. And persons with disabilities, you are doing a good job, but certainly if we could do something more for this type of people, which is a blessing in other words also. It's not only work which you are doing, it is a blessing. With this, Speaker sir, I expect more facilities for this type of people. When you have a budget, when you have so many things, try and adjust it in such a way. As it is, there are complaints that we are returning back the money. You try and utilize more money in your department. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I stand by, I rise to oppose the cut motion and I would like to speak on the demands, demand number 45, 57, 77, 87 and 89. Speaker sir, I would only want to point out whatever shortfallings are there from the government, and yes, wherever it is required to be appreciated, I will definitely appreciate the minister. But we need to keep one thing into mind, that Goa is more than a tourist paradise. It is a land steeped in 1,000 years of history, from the Kadamba dynasty to the Portuguese era. Yet our cultural heritage is under threat due to neglect, and I think we all agree for this. Ejer ami heritage protect korpa, zai to pois gailna, ani gode zai to poiso budgetan ministera medna. Tak lagon soglio heritage zai te basin azun tyo sarkyo tayar ani protected nine. There are a lot of reports talking about deteriorating conditions of iconic sites. Fort Agwada jaun, Tamdi Sula jaun, lot of places are there.
ओल्ड गोवाज युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जावं, pointing out water seepage, various other issues, and importantly lack of regular upkeeping. Now problem जालो हा की आमी पैसे जायत कोडे मोठाय हे पाटी ओल्ड गोवा लागून जायत पैसे मोडले, पूण एक पाट पैसे मोडले तेजे हाटल्यान एन्युअल मॅनेजमेंट सिस्टम एन्युअल मेंटेनन्स सिस्टम जो आहा आमकोडे ना. सो हांव मागोता मुगेलो स्पेसिफीक डिमांड, फॉर्म अ डेडिकेटेड हेरिटेज टास्क फोर्स to conduct annual audits, internal task force of all the monuments and ensure timely maintenance. हे भाशेन तुका नेक्स्ट 2 वर्सां जी वर्स उरल्याय 2 बजेटां तुका प्लॅनिंग करूं मेळटलें. तालुका वायज तुगे कितू मोनुमेंट आहाय ते टास्क फोर्सांक घालाय आनी ते मोनुमेंट जे आहाय ते हेरिटेज सायट्स आहाय ते थोडो पयसो घालून ते लिफ्ट करीत नेक्स्ट 10 to 15 years आमचे ते अपलिफ्ट करूं जाता. In this heritage task force, engage local historians and youth through internship and fellowships to foster community-driven heritage conservation. Internship comes to get department under historians, youth age, colleges tie up kur, and thank gain. Auza kur muna dunga, pun thank gain to get department improve kur. Thank gain काम कर, तुक स्टाफा गोडे पैसे घालपा गरज ना मागीर. इंटर्न्स जरी तर गेल्यो, हे इंटर्न्सा तुवें जो सिलेबस मांडिलो त्या सिलेबसा प्रमाणे तालुका वायज ते इंटर्न्स वयतले ते हेरिटेज सायट्साचेर कित जाय करपाक इम्प्रुवायज करपाक तो रिसर्च करून तुका आयत हाडून दितले आनी तुका आयत ते मेळटले आनी ते तूं बजेट प्रपोज कर आनी तूं ते उजार कर. आर्कायव्स स्वता हांव 3 वर्सां जालीं आतां आमदार आहा आनी हांव चोयता की डिजिटलायझेशन सगळे डिजिटलायझेशनाचेर उलयताय, पूण हे कित्याक जायना ते म्हाका स्वता आय एम शुअर द मिनिस्टर हेज ऑलरेडी फाउंड आउट वॉट आर द लूप होल्स इन डिजिटलायझेशन. A 2023 audit revealed that many documents lack proper preservation. एक आहा डिजिटलायझेशन करपाक आनी एक आहा प्रिजर्वेशन करपाक. तो डॉक्युमेंट प्रिजर्व आसपाचो, तेका आतलापा गेल जाल्यार तो घडये फुस जाता, the paper सारखे पेडे जालो. So how you are going to use the right treatment, right chemical treatment or any treatment first of all to preserve those documents. I am not sure whether this system is in place. If this system is not in place, preservation लागून तुवें कितें जाल्यार एक बरोवन script ready दवरचें so that everybody who is going to follows your system that you are going to put. Digital backups are virtually non-existent. Restoration projects such as those at the Res Magos Fort have been stalled due to आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा